दिव्यवाणी 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 अर्गान చేసు ಹೊಗಳಾಂ చేసు స్తుతి చేసు ఆరాధన చేసు హల్లెలూయా 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 सोमयान చేసు आम्ही तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तूं बोवरतो तूं काकूळदार तूं मोगाळी तूं माईपासी तूं आमची बिरमोत पावताय आमकां कुमोग करताय आमकां आदार दिताय सोमयान जेजू तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तूं आमचे संगी आसतना तूं आमी आमचे संगी आसतना आमकां बेना आमकां भिरांत ना आमी संतोश पावता सोम्या संतोश पावता सोम्या संतोश पावता सोम्या हालेलुया 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 ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ನಾ ಏಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾ ಏಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ತಳಿಯೋ ಬಿಡು तळयो आमचो समय आमच्या मध्ये आसा त्या समय जावं स्तुती महिमा आराधन ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಆತ್ಮವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನಾ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸರಿಯೋ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ नन्नेसु जೊತೆಗಿರಲು अर्गा स्तुती आमच्या सोम्या संतोषान ताळयो आमच्या देवाक आमचो वर्तो देव आमच्या सोम्या आसा सर्ग संसार सोदनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमची पिडा गुण करता आमकां भलायकी दिता आशिर्वादांनी भरता
ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವೊಟ್ಟಾಗಿ ನಲಿಯುವೆನು. ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಾ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆಡುವೆನು. ದೇವದೂತರನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವೊಟ್ಟಾಗಿ ನಲಿಯುವೆವು. ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆಡುವೆವು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನಂದೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಸಗಣಿ ಎಂತಾನಂದ ನಂದೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿರೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿರೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಸಗಣಿ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಗಣಿ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परत जेजू आमकां आपयता मोगाच्या भावनाने बिडने आरतीच्या दिसा तिसऱ्या दिसाच्या आरतीक तुमकां वर्त स्वागत हांव मागता. सर आमी आयल्या जेजूच्या वर्त्या मोगान बरोवंक चड आनी चड मापान यथेश्ट मापाचें जिवीत दिवच्या हाका तो आयिल्लो म्हणून आमी काल पळयलें जावन आसा. फातकी जिणी सांडून नव्या जिविताच्या वाटेक आमी चलता आसतना आमकां आदार जायचे पडटा. जायते फावटी आमकां आदार दिलो जाल्यार कोणूय आमी संतोसता आनी ताणें आदार दिलो आनी तसो उगडास आमी दवरता. आमच्या जिवनांत थोडे फावटी आमी चुकोवन पडटा आसता कोणी आमकां सारक्या वाटेक हाडलें तर ताका आमी विसरना. त्याच प्रमाणे जेजून आमकां सांगिल्लें जावन आसा हांवूय तुमकां एक आदार दितालो. हांवें तुमकां सोडचो ना, अनाथ जावन सोडचो ना. कित्याक जेजू कळीत आसलें ताच्या शिसा सांगता तो आसतना ते मजबूत तरान आसले. जेजू मरण पावलो उपरांत ते भियेले आनी ताणें संपूर्ण बरवसो सांडलो. त्या देखून थोडे मासली भागोवंक गेले आनी दोग जाण एमावसाच्या वाटेर गेले आनी ताचो बरवसो सांडून ते आपल्या आदले जिणेक वता आसतना जेजून तांकां बसयलेलो आत्म्याचें येणें थंय जालें. ह्या आत्म्याच्या येण्या देखून सांजे थंय जायती उर्बा आयली. परत ते जेरुसलेमाच्या वाटे लागले आनी त्या उर्बेन ताणें केल्ली कार्य यथेश्ट जावन आसात. आज आमी जायते फावटी चिंतूंक बरो सिसांनी केलें ताणें केलें आमकां करूंक जायना, आमकांय करूंक जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी त्या खातीर तुमी म्हजें सीस म्हूण कळच्या खातीर हांवें जें कितें केलां तें तुमी करूंक जाय, म्हाका खरें साक्षी जावंक जाय म्हणटा. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी आयती जावया. पवित्र आत्मा आमचेर यथेश्ट मापान देवों दी. त्या पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वाडोवन दी. पवित्र आत्म्याचे माखवणे आमचे थंय जावं दी. आज प्रत्येक तरान वर्तो दीस पवित्र आत्म्याच्या माखवणेचो. पवित्र आत्म्याची माखवणी आमच्या कुडींत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवनांत, आमच्या जिविताचेर जाता आसतना सगळें नवें जावन जातालें. कित्याक जेजू म्हणटा स्वताचो आत्मो तुजे थंय येता आसतना कृपे देण्यांनी तूं भरतालो आनी भरताले आनी ते कृपेची देणी तुका संपूर्ण नव्या जिविताच्या वाटेक घेवन पावयतली. तेंच बरेंपण जेजू आज आमकां दिता. त्या देखून आमी सर्व जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयली. त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी काण गेल्ली. तो पवित्र आत्मो
परत आमचे ते यथेष्ट पान काम करून दी. पवित्र आत्मा आमचे देवानं आमची मागवणी करून दी. गलातकारांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयलें जाल्यार 5 अध्यायात आमी पळयलें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचे जिवन वाडोवन दी. चड आनी चड मापान पवित्र आत्म्याची बिडारां, पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी जावच्याक देव आमकां ऐतो करून दी. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना आमकांच पवित्र आत्म्याक उक्तें करून दवरया. आमचे सगळे जिणी उक्ती करून दवरया. आमच्या जिवनात आसले ते गाय जांग परत भितरले गाय ताका आमी म्हणटा आंतरीक भलायकेक आमी ऐती जावया. आंतरीक भलायकी आमकां भोव गरजेची मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. कित्याक आंतरीक भलायकी मेळटा आसतना खरो संतोष आमी जियोंक शकता. काल आमी पळयल्या प्रमाणेच खऱ्या संतोषान जियोंक जाय. तुज्या काळजाच्या गुण्यात आसले ते सक्कडी गाय ते गूण जावंक जाय. हे गाय गूण जावच्या खातीर पवित्र आत्मा आमकां भोव गरजेचो. पवित्र आत्म्याच्या येण्यांत जेच्या आमली रक्तान मात्र ते आमी गूण करूंक शकता शिवाय दुसरें कसलेंय आमकां वखद ताका ना. त्या देखून पवित्र आत्म्याचे सकत मागून घेवन आमी पवित्र आत्म्या दोरी एक जावया. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचे दोळे दंपून ह्या वेळा पवित्र आत्मो आमच्या खळसांत आमच्या जिवितांत आमच्या सगळ्या ह्या जीवनाच्या हंतांनी ताची येणे जावं दी.
पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आमचे जीवन मार्पाड जावं दी. पवित्र आत्मो आमच्या संगता रावन आमच्या जिवनांत नव्या दिशेक वचूंक आमकां तो वाट दाखोवन दी. जेजून दाखयलेली ती वाट चलोवंक आमकां हात धरून तो पवित्र आत्मा मुखार व्हरून दी. तुमच्या सगळ्या कश्टांत दुखांत तुमच्या वळवळ्यांनी तुमच्या वावरांत तुमच्या सगळ्या चिंतनांनी तुमच्या जिविताच्या पुढाराक जाय जाल्यार वरती वाट तो दाखोवंक तुमच्या मुखल्यान तो चलोवन दी. समिजेचे वरती आशिर्वाद आमच्या वयरात आसतना पवित्र आत्म्याक ताच्या आत्मा जावन ताणें आमकां दिल्लें. आमी सदांच बऱ्या वर्त्या मोगान जे जाय बऱ्या तरान आसूं जाय चड आनी चड मापान जेजूक खरें साक्षी जाय जाय. त्या देखून तो म्हणटा घेया ह्या पवित्र आत्म्याक आनी ह्या पवित्र आत्म्याक तुमी घेवन कोणाची पातकां तुमी बक्षत ती बक्षिताली. कोणाच कडी ह्या संवसारान तुमी कितें बायंड करतात कितें त्या सरकारी बायंड जावन उरतलें. त्याच प्रमाणे त्या सरकाराचो जे वर्तें पण सदांच भोगूंक जाय जाली कृपा तो पवित्र आत्मो आमकां दिता. त्याच पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्याचे येणे आमच्या काळजांत आज जावं दी. प्रत्येक तरान दिसाच्या 11च्या दिसाच्या रेतेरींत पवित्र आत्म्याक आमकां सांगात दिवं दी. आमी हे रेतेर काबार करून संपोवन वेता आसतना आमच्या जिवितांत नवें जावं जियोंक आमचें जिवीत बरें करूंक आमची कुटुंबां मोगाची मायपासाची करूंक आनी आमच्या काळजांत आसले सगळे दडदडे आनी ते गायी गूण जावंक तसो पवित्र आत्मो ताची मागोवणी हर एकल्याकी करूं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. पुष्य मोगाचें टायम टेबलान चिक्कें बदलावण आसा मोगाचें न्हू. सकाळी मिसाच्या बलिदाना पावसाच्या खातीर आमी 11:15 मिसाचें बलिदान आरंभ करतले. आतां एक ल्हान शिकोण आसा. शिकोण उपरांत 10 वरांक आमी आंतरीक भलायकी जोडचें आराधन इनर हिलिंग अडोरेशन म्हणटा आमी ताका. तें लगभग 1 घंटो 15 मिनटां आसतलें. ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान आनी ह्या आराधनांतच तेलाची मागोवणी तुमचे थंय आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थोड्यांक आमकां हात उखलूंक बारीक कश्ट जाता तेंगे. हात बरे करून उखले जाय मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगता तुमचे पर्यंत हांवें पयलें हात उखलनातलो. डिवायनाक गेल्ले त्या दळा हात उखलताले थोडी थोडी उखलनातले वगेत आसतलो. पूण एक दीस हांवें बसून पळयतालो थंय डिवायनांत आमच्या कोंकणी सेक्शनार रेतेर दिवचे एक भाव आनी भयण तांकां हांवें पळयलें तांणी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना तांचे एक एक बावळे आसात पळय इतले इतले मोठे. म्हाका बारी सरप्रायज. आमी इतले बरो एक्सरसायज करता आमचे बावळे तर मोठे जायनात न्ही. मागीर एक दीस टॉक जाल्ले उपरांत हांवें विचारलें बाबा तूं जे बावळे पळयता आसतना म्हाका एक मॅकोमॅना बरी दिसता. तूं खंय म्हणे रेस्लिंगाक म्हणे आल्लो गे म्हणालो. रेस्लिंग आनी करूंक खंय टायम आसा फादर 20 वर्सां रावन हांव हांगा रेतेर प्रीच करना आसा फादर. एक घडी फुरसत मेळना फादर. मागीर तुजे बावळे ते मागीर सांगता फादर म्हणा लागलो आनी तो गेलो. ताचे उपरांत ताची मिसेस आयली. ती हात उखलतना पळयलें अरे आजच्या की तिचे बावळे गट आसात. हांवें म्हणलें हें खंय जावन हें खंयच्या रेशनाचे तांदूळ जेवतात गायी. हांवें तांचे कडेन तिचे कडेन विचारलें बाय म्हाका एक कितें एक मिस्ट्री आनी हो मिस्तेर म्हाका आज तुवें सांगा जायत. कितें फादर मिस्तेर म्हणा लागले ती. ताका हांवें म्हळें तुमच्या दोगांचे बावळे पळयले इतले इतले मोठे आसात आनी कशे ते जाल्यात खंयच्या रेशन असो तांदूळ तुमी जेवतात. हाका ती म्हणा लागली फादर रेशन असो तांदूळ तुमी जेवतात पळय त्यात रेशन असो तांदूळ आमी जेवचो फादर. पूण हें कशें तुमचे बावळे पळय म्हजे बावळे इतले ल्हान आसा तुमचे बावळे घट जाल्यात आनी मोठे मोठे जाल्यात म्हणून सांगल्यात. ती म्हणा लागली हें सिंपल फादर. हर एका रेतेरी ते जाल्यार हर एका दिसा आयतारा जावन शुक्रारा म्हणचो थंय रेतेर आसतना हर एका वेळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भलायकी बरी उरल्या फादर. बावळे गट जाले. तो आमी पयले येतना आमचे तशें नासले तुमचे पर्यंत बारीक आसले. आतां म्हळे कशे जाल्यात म्हणा लागली. त्या दिसान हांवें सूर केले आतां म्हजे बावळे घट्ट जाल्यात.
तुमकां पळोवंक आसा जाल्यार रेतेर जाले उपरांत हांगा येवन रावा एक मूठ मारता तुमी ते रोडाच्या तिसल्यान वचून पडटात. हां त्या देखून आमी नाळे आमची सगळी कूड आमी ह्या रेतेरींत आसतना मात न्हय हर एका वेळार जेजूक दिवंक जाय. त्या देखून आमच्या घरांत हांव येणें वता आसतना कॉरिडॉर पावना फादर रिचीक म्हणटात. हांवें म्हणलें इल्लें वडकन बांदी जालें. पयलीं हांव कॅरिझमॅटिकान नातुरलो, आतां हें रिन्युवलांत आयिल्लो उपरांत तुमकां कळीत जालें न्हय. आनी काही रिपेर करतना आनी किल्लें रुंद बांदा, कित्याक म्हळ्यार दोनी हात येणें वता आसतना आपटनातल्या बरी म्हणून आमी आपुरबायतारान जियोंक जाय, संतोशान जियोंक जाय. जेजू सांगता सदांच सजय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जेजू सांगता तें ताचें गायन करता आसतना, ताचें नांव काडटा आसतना, ताचे विशयान उलयता आसतना, ताचे विशयान हर एकी ताचे ताणें केल्लीं कार्यां, ताचें असर्यां, ताचें जिवीत आमचें जिवीत कर घेयचें. आनी तेन्ना मात्र आमचें जिवीत आपुरबायेचें जातलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगेच्या भावान आनी बेट्या सुडाळ जिवन आमचें जायचंय. आमची कूड मात्र न्ही, आमचें काळीज, आमचें आत्मा, आमचो मन अपुरबायेचें जायचंय. काल रेतेर गेल्ले उपरांत खंडीत जावन थोड्यांनी रेतेरींत चिंतलें जावंक पुरो आमचें जडाय देवांक सांगल्या देवे लागीं नांगे म्हण. आज हांव विचारना, कित्याक परत म्हाका ते क्वेश्चन विचारूं नाका. पूण आज आनी एक सवाल हांव तुमकां विचारता. हें सवाल जावन आसा, कितल्या जाणां थंय पवित्र आत्मो आसा? हात उखला पळय. कितल्या जाणां थंय पवित्र आत्मो आसा? थोड्यांक आनी की डावट पण न्हय. ओके, देवाक एक आर्गां दिया. थोड्यां थंय म्हणी तो पवित्र आत्मा आसा. ताळयो पेटोवन आर्गां दिया मोगाच्या न्हू. कित्याक हांवें विचारलें की म्हळ्यार आमच्या रेतेर आयिल्ली एक चली एक दीस म्हाका फोन करी लागली 9:30 उपरांत राती. आनी म्हणूंक लागली, फादर हांव पडटा आयिल्ले त्या वेळार 2 हप्ते पवित्र आत्मो कोले काम केलें. आनी ताका त्या ब्रेस्तार दीस टेस्टिमनी दितना ताणें एक टेस्टिमनी दिल्ली आनी ताका एक एंकरींग करूंक म्हळ्यार MC करूंक कितें दिल्लें. आनी ते म्हणूंक लागलें, हांवें केदाळे केल्ली ना फादर. ह्या पवित्र आत्मो आयिल्लो उपरांत कसले एक गटाय, कसलें एक धैर्य फादर, कितलें बरें करून हांव उलयली. हांव म्हणलें बारी बरें. पूण आतां कितें जालें फादर? आतां कितें जालें की म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आयिल्लो पळय तो गेला खंय फादर. हांव म्हणलें खंय गेला खंय? खंय म्हूण गुत्तू ना फादर. कोणें सांगलें? हांवें कडेन गेली फादर. आनी त्या मनशान म्हाका पळयलें, निन्नल्ली पवित्र आत्मा इल्ला. हो हांव म्हणलें तशें आहा की पळय सांग पळय कितें जालें मागीर? फादर ते तुमी पळयलें म्हाका 2 हप्त्यांनी हांव कितलें परिवर्तन जाल्ली. ताची जिणी मोगाचें न्हू. ताणें सगळी खंयच्या नालिसायची आसली ती सगळी जिणी ताणें परिवर्तन करून ते म्हणा लागलें, फादर आमचो देव इतलो बरो म्हूण म्हाका कळीतच नातलें. हांवें विचारलें, बाये प्राय कितली जाली तुका? 27 वर्सां. हांव म्हणलें, कातोलीक जावन तुका आमचो देव इतलो बरो म्हूण कळोंक 27 वर्सां जाय पडली न्ही गे? हां म्हण ना. पूण 27 वर्सांनी म्हणे तुवें त्या देवाक वळखून घेतलें, देवाक आपणयलें. आनी ती आज मोगाचें न्हू, इतले मोगान कितल्या जाणांक तें देवा सरसीन हाडटा. देवाची कृपा ती, देवाची कृपा. आनी ह्या वेळार हांवें म्हणलें, कितें जालें? म्हाका बरो पवित्र आत्मा आसलो फादर. आनी हांव त्या मनशा लागीं वता आसतना तो म्हणा लागलो, तुज्या थंय पवित्र आत्मा ना म्हणा लागलो. आनी म्हाका जितकें एक मुजुगरा जाल्ल्या बरी जालें. म्हाकाच एक शक जाल्ल्या बरी जालें. कित्याक म्हजे थंय आसलो पवित्र आत्मा खंय गेलो म्हूण. मागीर कितें केलें? मागीर तो म्हणा लागलो, हांवें मागता त्या वेळार तो पवित्र आत्मा तुज्या थंय येता. आनी ताणें मागलें. आनी इल्ल्या वेळान तो म्हणा लागलो, तो पवित्र आत्मा आतां आयलो तुज्या थंय. तर हांवें म्हणलें, हो पवित्र आत्मा भायर भितर खेळटा घेवन विचारलें. ताका हांवें सांगलें, जुआंचो अंजल 14 अध्याय 15वी वळ. जुआंचो अंजल 14 अध्याय 15वी वळ आमकां सांगता, तुमी म्हजो मोग करचे जाल्यार आनी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार हांव तुमकां एक मजतदार दितालो. कोण तो? कोण तो? हां, पवित्र आत्मा, म्हजो आत्मा. हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना. पळय जेजू कितल्या आपुरबायतारान सांगलां, हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना. हांव एक पवित्र आत्मा तुमकां दितालो आनी तो तुमचे थंय सदां काल रावतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, तो तुमच्या थंय सदां काल रावतालो. तर पवित्र आत्मा एवढी येता तें कांय ना. पवित्र आत्मा आमकां दिला. तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय सदांच रावता. आनी तो पवित्र आत्मा काम करता की ना म्हणून आमी सांगूंक येना. कित्याक की म्हळ्यार
आमी पवित्र आत्म्याक बरें करून पॅक करून भितर दवरलें जाल्यार ताणें काम करच्या बरी ना. त्या देखून थोडे फावटी आमी पवित्र आत्म्याक ब्लॉक करता. कशें ब्लॉक करता म्हळ्यार पत्के जिणे देखून आमी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय काम करूंक सोडिना. आमकां हर एक लागीं पवित्र आत्मा मेळ्ळा गे पळय गे कसो मेळ्ळा बावतेजमान. व्हेरी गुड. हर एकल्या थंय पवित्र आत्मा आसा गी. हां वय आमकां परण्याचोल्यांत पळोवंक गेलें जाल्यार पवित्र आत्मा हर एकल्या थंय आसा. तो एक सताचो आत्मो ताका एक अंतस्करण म्हणटा. आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र आत्मा वय आमकां कॅथोलिकांक पवित्र आत्मा वय पूण हेरांकी व्हडले हृदयवंतरिगे दोज हू आर गूड हार्टेड सगळ्यांक कित्याक म्हळ्यार देवान हर एक लागीं ताच्यात सुरपान आनी सारक्यान रचला. ही हॅज क्रिएटेड अस इन हीज ओन इमेज अँड लायकनेस. त्या देखून ताणें ताच्यात सुरपान आनी सारक्यान रचता आसतना आमकां ताचो आत्मो दिला. ताच्या आत्म्यांत आमकां सांगाता हाडला. हे आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत दुसऱ्या अध्यायांत पयल्या अध्यायांतूच आमी पळयलें जाल्यार थंय जायतो गोंदळ आसलो आनी ह्या वेळा देवाचो आत्मो हा जलराशिया मेले चलिसुतित्तो म्हूण आमकां सांगता. थंय तो चलो नासलो आनी सगळे एका रितीर ताणें सारकें केल्लें जावन आसा. आनी हो आत्मो हर एकल्या थंय आसोंक आसा. बऱ्या काळजाच्या मनशा थंय ताका थंय म्हळें आमच्या थंय पवित्र आत्मा आसा पूण तो काम करता की ना म्हण आमी सांगूंक जायना. कित्याक आमचें काळीज बरें ना, आमचें मन बरें ना, आमचो आत्मा बरो ना, आमचें जिवीत बरें ना. ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान आमचे थंय काम करूंक जायना. म्हाका उडास येता एक मासली पागसो पागी आसलो गे. मासली धरतालो आनी हो मासली धरचो मनीस केदाळे मासली धरतालो. एक दीस ताका व्हडली एक मासली मेळ्ळी. व्हडली मासली म्हळ्यार बारी संतोशान ताणें दगरी एक सिरकल्ली मासली काडली आनी हेचें काण ताच्या पोत्यान घालता म्हणटना एकलो ग्रेस्त मनीस तेणें वेता आसलो ताणें पळयली आनी ताका आश्चर्य जाली. ही मासली हांवें खायची, ही मासली म्हाका जायची. आनी अशें आसता ह्या मनशान ग्रेस्त मनशान ताचे लागीं गेलो आनी तो म्हणा लागलो ही मासली म्हाका जाय. उण्या मला कितें जालें तो म्हणा लागलो ना ना तितल्याक दिवंक जायना. ह्या ग्रेस्त मनशाक तिके पावर आसलो आनी तो म्हणा लागलो तुका पयशेच दिना तुजी मासली हांव व्हरना. तो म्हणा लागलो झगडे कर म्हणल्यार बरी ती मासली काण गेलो व्हडली मासली आनी घरा व्हरून बरें करून कवळां काडली आनी सुटी करता आसतना ताचो एक ल्हान कांटो ह्या मनशाच्या बोटाक तोपलो. ह्या मनशाच्या बोटाक तोपोन तो बोट कुसोन 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 आयलें आनी मासली खावन मूग जाल्या. हाका बारी खुशी जाली हांवें एक बरी मासली केली न्ही म्हूण. पूण तें बोट इल्लें कुसोन आयिल्लें पळोवन हो दाक्त्यार लागीं वचून म्हणा लागलो हाणें म्हजें बोट कुसोन आसा कांटो लागलो. दाक्त्यारान ताका कितें वखद दिलें पूण तें वखद ताका नाटवना. उपरांत तें विस्तारलें 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 चड जालें एक हातच अर्दो काट करीचें पडलो. आनी अशें आसता दाक्त्यार म्हणा लागलो असली परिस्थिती हांवें कोणाची पळोवना. हे ल्हान गायेंत तुजें एक हात कात्रीचें पडलें म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका कळीत ना. तुवें कितें म्हणे अन्याय केला की कोणाक ह्या ती मासली कोणा जावन हाडिल्ली तुवें. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो हांवें मासली असले कडेन जावन हाडिल्ली वय गे. आनी त्या मनशान कांय म्हणी तुका केलां म्हूण दिसता. त्या देखून तुका हें वायट घडलां. आनी ह्या वेळा हो म्हणा लागलो गोत्तू ना म्हाका पळयता हांव वचून विचारता. आनी धांवलो कारखानो ताच्या लागीं धांवलो आनी तो थंय परतून मासली पागोवन आसलो. ताच्या कडेन म्हणा लागलो सायबा म्हाका सांग हांवें त्या दीस कितें गे चूक करून तुजी मासली पयशे दिनासतना तो झगडे करून व्हरून गेल्लो पूण तुवें म्हाका कालें केलां ती मासली वेल्यान कितें म्हणी केलां गी. तो म्हणा लागलो हांव कितें करूंक शकतालो. हांव एक आसक्त मनीस तूं सत्यवान मनीस तूं सगळें करूंक शकता. तुजे थंय ती सकत आसा आनी तुजे थंय इल्लो पावर आसा. त्या देखून हांवें कांयच करूं ना. तुवें झगडे करून मासली काण घेता आसतना हांवें देवाक सांगलें देवा हांवें एक आबाल म्हजे थंय कांयच करूंक जायना. हो मनीस व्हडपणाचो व्हडलो मनीस म्हजी मासली व्हरून गेलो. म्हाका आज दिसपडटा ग्रासाची मासली तो काण घेवन धांवलो म्हूण हांवें सांगलें देवा तूंच पळय म्हूण हांवें कांयच करूं ना. आज हांवें सांगलें तर हांव कितें करूं. देव तुका त्या प्रमाणे पळयता म्हणून दिसता म्हाका म्हणा लागलो. ह्या वेळा ग्रेस्त मनीस आपली चूक वळखून म्हणा लागलो हांवें चिंतूंक नातलें अशें जाता म्हणून. सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल आबाल कांय सकत नातल्याक सयत देव आदार दिता.
देव आमी इसरता आसतना आमकां तें दिता आनी खंडीत जावन तें दिता. त्या देखून हर एका मनशांतय देवाचो आत्मो आसा. बरें जिवीत जिवंक आमकां हर एकल्याक आसा. ते फकत क्रिस्तांवांक मात न्ही, हर एका धर्माच्या की बरें जिवीत जिवंक आसा. त्या खातीर आमी म्हणटा बरें काळजाची मनशां. थोडे फुडें आमी म्हणटा आमच्या भावार्थान तो ना जाल्यार ताचें काळीज भोव बरें, बरी मनशां ती म्हणटा. तें जावन आसा आत्म्याचे परिणाम तांच्या थंय. पूण आमकां क्रिस्तांवांक आत्मो कसो आयला? तुमी सांगल्या प्रमाणे पवित्र स्थानांत आमकां तो आत्मो दिल्लो जावन आसा. त्या देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरता आसतना पयले आमच्या पवित्र स्थाना दिसा आमचे वयर ती मरमारिल्ली जावन आसा पवित्र आत्म्याची. त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी केदाळस दुखोवंक नजो. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 30वी वळ म्हणटा डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. त्या पवित्र आत्म्याक दुखय नाका. पळया, पवित्र आत्म्याक दुखय नाका. ह्या देखून हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगता सदांच आसतना, त्या पवित्र आत्म्या सांगता आमी आसतना आमी ताका दुखोवंक नजो. दुखोवचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्या दुखोवचें म्हळ्यार कशें? कितें करून पवित्र आत्म्या दुखोवचें? मारचें गी कशें? पातक कर्ण पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी भरले जाय ताच्या बदलाक ती देणी आमी होगडोन घेवन पातकां देखून मात्र आमी ती होगडोन घेता. आनी जेजूच्या त्या वर्त्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान भरले आमी जेजूची वळख मात्र आसची न्ही, जेजूचो अनुभव आमी करून घेवंक जाय. नॉट ओन्ली नोईंग जीजस बट एक्सपिरियन्सींग जीजस म्हणटा आमी. जेजो अनुभव आमी करून घेवंक जाय. आमकां कितें एक आमचें तें उणेपण गे म्हळ्यार जेजूचो खरो अनुभव आमकां जावना. जेजो अनुभव जावना. पळया, जेजूक आपल्या बापाचो अनुभव जाल्लो. त्या देखून जेजू आनी सीस त्या दोनीर वेता आसतना जेजू बरोकर न्हिदलो. मात्र न्ही, वारें वादळ आयलें, इतले दोड वयर सकयल जाली. सीस घाबरले पूण जेजू घाबरोंक ना. कित्याक? ताका कळीत आसलें आपल्या बापान ताका ह्या संवसारांत धाडलें तर तें मीस जावन संपूर्ण करच्या खातीर धाडलां. आनी तें संपूर्ण जावचें म्हणसर तो ताका खंयच्याय वाऱ्या वादळाक सांपडनाशें राखतालो. त्या देखून तो बरोकर न्हिदलो. सिसांक सागराची वळख आसली, मास्त्याची वळख आसली. सागरांत त्या उदक ताणें पळयल्लें पूण जेजूच्या मिसांवांत ते वांटेली जाल्ले तें तांकां कळीत नासलें. तांकां वळख आसली फकत हे मात जेजू तेणें गेलो, थोडे असर केली, ताचो खरो अनुभव तांच्या थंय जावना. त्या देखून वारें वादळ येतना ते घाबरले. पळया, घाबरले. आनी घाबरून कितें केलें न्ही, घाबरले मात्र न्ही, जेजू उठोवंक लागले. जेजू पळयले, जेजू न्हिदला, घाबरनाका उठोवंक लागले. आनी ह्या वेळा तांच्या थंय भावार्थ कित्याक उणो म्हणून जेजून तांकां सवाल केलें. कित्याक? तांकां कळीत नासलें जेजू आसतना ताणें भियोवची गरज ना म्हणून. आमच्या जिवनांत कोरोना पॅन्डेमीक येता आसतना कितलीं जाणां आमी भियन भितर बसल्या. कितल्या जाणांक आमकां भितर घालें, लागीं येवंक ना, एकामेकाक पळोवंक ना. कितली पुरो आमची परिस्थिती अशी जाल्ली. मगेच्यान तुमकां सांगता, येस कोरोना पॅन्डेमिका वेळार जायत्या जाणांक मस्त कश्ट आसले. ह्या वेळार ताणें म्हाका फोन करचें आसलें, फादर एक घडी येतात गे आमगेर. हांव एक इंजिनियर आसलो, ताचे कडेन पास आसलो. हे पास घेवन जायत्या जाणांच्या घरांनी गेल्लो जावन आसा. म्हजें जीवन देवान म्हाका दिल्लें. ह्या जिवनांत हेरांक इल्ली चौकसाय हाडूंक शकलो तर बरें आसा म्हणून जायत्या घरांनी गेलो. जायत्या जाणांक कश्ट, ज्यांक थोडी जाणां कॅन्सर पिडेन वळवळच्यांनी सांगलें आसा, फादर एक घडी येवन मागा, कोरोना जावन कितेंय जावन. सत्राय घेतली पूण देवाचें वर्तें कार्य त्या दोरी करता आसतना खंडीत जावन म्हजें मिसांव म्हाका कळीत आसलें. देवान म्हाका आपडला, देवान म्हाका आपयला, देवान म्हाका विंचला, देवान म्हाका नेमला. देवाचें बरेंपण हर एकल्याक दिवच्या खातीर. आनी ह्या सगळ्या कोरोना पॅन्डेमिकांत लॉकडावन जावं दी, क्वॉरंटायन जावं दी, कितेंय जावन म्हाका कांयच फरक पडलें ना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मिसांवांत हांव वांटेली जाता आसतना देव म्हाका खंडीत जावन राखतालो. त्या प्रमाणे देव म्हाका व्हरतालो म्हणलो म्हजो एक भावार्थ ताणें बरोवचो. ह्या भावार्थ ताणें बरोवच्यान जायतें काम करता आसतना कितेंच उणें जाल्लें ना. एकच हांव मागतालो, देवा तुजो अनुभव ह्या लोकां द्वारे म्हाका जाता आसतना
ह्या लोकांक थोडो सुसेग दी त्या बियांत ती आसात तांचे बे उणें कर तुवें त्या दीस सांगलें जावन आसा सिसांक बिये नाकात कित्याक तुमी बियेतात हांव आसतना बियोंची गरज ना फुडें कोरोना येता आसतना जायतीं जाणां बियेलीं खंडीत जावन कित्याक जायतीं मरनां जालीं बेंगलोरान थोडीं एणे तेणें म्हणल्यार बरीं मरनां पडोन आसलीं आनी अशें आसता मोगाच्या न्हू जायती भिरांत उठल्ली पूण आमकां भिरांतेन सयत आदार दिवंक धैर्य दिवंक आसलो तो आत्मो आमी समजून घेतलो जाल्यार जेजूचो अनुभव आमकां जाल्लो जाल्यार त्या प्रमाणे आमी मागण्यांत बलिश्ट जाते आसलो जायते जाणां आमकां आज मागणें नाका पळया तुमी जायते इगर्जेनी आमकां पळोवंक मेळटा कोरोना आसा त्या देखून आमकां इगर्जे वचोंक नाका वसा पळया थोडे पार्टी चलता आसतना वसा मासलेच्या बाजाराक आनी मासलेच्या बांदारूक त्या दळा तुका कोरोना ना त्या दळा कोरोना अटॅक जायना हेर टायमार इगर्जे येवंक ते आत्मीय कार्यानी भागीदार जावंक मिसाच्या बलिदानान भागीदार जावंक आमच्या थंय सेळेपण मोगाचें न्हू खंय आसा आमचो अनुभव जेजू थंय कितले अनुभव आमी करून घेतला हांव तुमकां सांगता आमच्या त्रेतेर मंदिरांत थोड्यांनी म्हाका फोन करच्या फादर आमकां 1 कोटी कुंभार दितात की फादर 1 कुंभार आयकतात की फादर तर म्हणचे असले दैविक रेतेर म्हणजे 3rd गेटीन देया हांव थंय आसतलो आनी हांव तुमकां कुंभार घेवन कुंभार दिता इतली खुशी भोगली म्हाका ती तान ती बूक जेजूक आमी आपणाय जाय जेजू म्हाका जाय ही तान आनी बूक आमच्या थंय कितली वळोवंक मेळटा आज आमच्या भुरग्यांक आमी कितली दिल्या आज आमचे भुरगीं शेळेपणान भरल्या तर कोण कारण आमी वडिलां कारण आमी कितेंय जाता म्हण खंयच्याय तरान जाता म्हण न्हू पवित्र आत्म्यान बरें नातल्या देखून हें जालां आमचे बालकांनी पळया मोगाचें न्हू ताणें आमकां दिल्लो तो भावार्थ एक दीस एका आयतारा मिसाक वचना जाल्यार नॅक्स्ट आमी कुंभार जावन कुंभार गण्याचे आसलो आज आमकां तें सवयर पडलां कितेंय जालां कोरोना टायमार आमकां आमचे इगर्ज्यो बंद आसले पूण आज ओपन जाल्यात आज जायतो लोक मिसाक येना तुका एकदळ जायतो लोक मिसाक येता त्या दळ कोरोना लागता म्हण जाल्यार दुसऱ्या टायमार वचून एक भेट कर हां पळयता जायत्या आमच्या विजयच्या चापलांत थोडी जाणां येतात मात ते एक उरपा आमच्या थंय ना कित्याक तो खरो अनुभव आमकां जावंक ना केन्ना वरेक आमकां जेजूचो खरो अनुभव जायना त्या दळा वरेक आमी जेजू सांगता धैर्यान जियोंक जायना कित्याक अनुभव जाल्यार मात्र कळटा हो अनुभव जाता आसतना हांव कितें जाता जेजूचे ते मिसावांत वांटेली जाता ही आमच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत भरचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरचें म्हळ्यार आमी जेजूच्या मिसावांत जेजूच्या जिणयेंत वांटेली जावचें पापा फ्रांसीस काल हांवें राखण्यार पळयलें जावन आसा सुडका म्हळ्यार जेजूचे कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समजून घेवचें आनी ताचे उपरांत ताच्या कुर्पेच्या जिवनांत आमी भागीदार जावचें म्हणटा कुर्पेच्या जिवनांत आमी भागीदार जावचें ही जावन आसा सुडका आनी ही सुडका हर एक लागी मेळचें म्हणटा तो कित्याक सुडकेचें जिवन आमचें जाता आसतना पवित्र आत्म्यांत आमी बरयल्लीं जाता आसतना जेजूचो अनुभव आमकां जातालो आनी तें जावन आसा आमच्या काळजा मनांत आमी जेजूक सद्दां ताचें नांव आपोवचें ताचे विशयी उलोवचें ताचे विशयी गावचें आनी सगळो आमचो हारभार ताचे कडेन दिवचो केन्ना जेजू कळीत आसलें आपले पाप ताचे मिसांव सांपयनासतना ताका कांयच वायट करचो ना या ताका खंयच्या ती बली करचो ना मात्र न्ही तो खंयच्या वारे वादळ सांपडचो ना तें ताका कळीत आसलें सिसांक कळीत नासलें सिसाक आसली जाणवाय फकत सागोराची आनी मासलेची जेजू विशयी ताका अनुभव नासलो क्रमेण तो जेजूचो अनुभव जाता आसतना क्रमेण अनुभव जाता आसतना दोग जाण सीस म्हणटात आमचें काळीज ताणें उलयता आसतना लाजतालें न्ही आज देवाचें उतर आयकत आसतना कितल्या जाणांचे काळीज लाजता मोगाच्या भावा आनी भयणी ती रूच साकोंक कळत जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हेच देवाचें उतर पयलें वाचतना ह्या जाग जावन सयत म्हाका तितलें एक टेस्ट म्हण बगनातलें पूण केन्ना हांव जेजूचो अनुभव करूंक विचारलें पवित्र आत्म्या म्हाका दी देणें जेजूक चड आनी चड मापान समजून घेवचें जेजूचो अनुभव हांवें करचो टू एक्सपिरियन्स जीजस आज हर एक वाक्य एक शब्द
इतलो रुचीक जाता की कितले ते म्हाका समाधान दिवंक शकता, कितले म्हजें जिवन बरें करूंक शकता. हें पवित्र आत्म्याचें देणें. पवित्र आत्म्याचें देणें जावन आसा. आमी देवाचें उतर वाचून तें आमच्या जिवनांत रुचीक तरान ताची रूच सागची ही वर्ते म्हणून आमकां देव दिता. तर पवित्र स्नानांत मेळिल्लो पवित्र आत्मो जेजूचो अनुभव करूंक आमकां वाटो उक्ते करता, वाटो उक्ते करता. ताका आमी म्हणटा पयलें होली स्पिरीट इज विथ अस, आमच्या सांगाता आसा. दुसरें होली स्पिरीट इज इन अस, आमच्या भितर आसा. आनी अकरेचें हें हर एक लागीं साध्य जाता. आमी थोड्यांनी म्हणचे आज हांगा थंय जावचें, मेळिल्ल्या कडेन जावचें. तो तशें सांगता, वो अशें सांगता. हांवें तांगे विचारचें, तुका सकत ना गी, देवान तुका दिवं ना गी, तसली सकत तुजें थंय दिल्या, तुवें थंय जावचें, हांगा जावचें. तो तशें सांगता, वो अशें सांगता. म्हज्या जिवनाचें ताणें सांगलें. हें सगळें आयकून कोणा लागीं वचोन बांदपासान पडच्या बदलाक वच पाटी देवाच्या उतराचेर, वच पाटी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत आनी इसार पवित्र आत्म्या हे म्हजें थंय. हर एक दीस सकाळीं आमी उठता आसतना आतां आमी पयलें हात खंय घालता, टूथब्रशाक गी, हां कपालाचेर तुमी घालतात कोण हातांचे इसार, कपालाचेर घालतात गी, सायडीर आसलेल्या मोबायलाचेर घालतात गे म्हणून. जायत्या जाणांक आज न्हिदताना आनी उठताना हातेर जावन आसा मोबायल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोबायल पाड म्हणून आमी सांगचें न्ही, पूण ताचो उपयोग करूंक कळल्यार मात्र तें बरें. उपयोग करूंक कळनातल्यार सत्यानाश जाता. कित्याक हांव जायत्या जाणांक पळयता, डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटाक हांव ट्रेनार वता आसतना हांव असो पळोवन, हांव म्हाका एक संवय आसा सगळ्यांक पळोवचें हांवें भायर आनी ट्रेनार आसलेल्यांक, पूण म्हाका कोणूच पळयनात मोगाच्यान. तर थोडे फावटी म्हाका शॉक जावचें, कित्याक काय हांव सोबीत दिसना गे, ह्या केस उगोवनात गे, ह्या म्हाका हांगा पळोवंक नाका, ही कित्याक म्हाका पळयनात. आनी हांव सगळ्यांक पळयतना कित्याक ती म्हाका पळयनात कळयताय तुमकां. ताणी पळोवचें फकत मोबायल. एक दीस हांव पळयता मोगाच्यान एकल्याच्या हातान 3 आसात. ताका एक कॉल आयलो, तो काणगे लागलो आनी एक इस्त्यान कालें कर लागलो. मागीर ताका तें धरूंक जावना, तोंडांत साबण धरी लागलो, हो करता. एकल्याची गत म्हणी पळय जाय मोगाच्यान हें खाण घेवन. आनी एवटी हांव धांवतालो. एक म्हाका मिसा लेट जालो, त्या ट्रेन लेट जालें. डिवायन सेंटर लागीं वता आसतना हांव ट्रेन देंवन अशें वता आसतना मलयाळम सेक्शन जावन एकलो मुखल्यान येता. एकलो मुखल्यान येता अशें उलयता. हांवें चिंतलें वो कोण गाय मोयचे बरी देवा कडेन उलयता. वो उलोवन वत आसा, पळयता खाले कसो उलयता, कोणा कडेन उलयता काय वयर पळोवन म्हूण पळयता. लागीं येतना 2 गुडदे ताच्या कानाक. आज काल एक हांव वता आसतना पाटी वता आसतना रेतेर जावन चिंतलें, आज आमची परिस्थिती कशी जाल्या मोगाच्यान. आमकां एक नितळ निर्मळ तरान एक देवाच्या त्या सान्निधी आले म्हणटा, देवाच्या त्या हजरपणांत रावंक कळीत ना. हर एकली काल एकले भुरगे पळयले हांवें वाटेर वता आसतना, ते शॉपा लागीं बसला आनी ते ल्हानशे मोबायल वयर सकयल करता. पयलींची आमची परिस्थिती कितली बरी आसली, कोणी शॉपाक आयल्यार कशें उलयताले, हांव एकामेका पळयतालो. आज मुखा म्हळ्यार पळोवंक नाका. ताकाच म्हाका दिसता ही परिस्थिती आयल्या. मुखा वाडाक घालना, मास्क घालून येवची. कशें आमी मुखा म्हळ्यार पळयनाकात तुमी म्हूण. म्हळ्यार आमची परिस्थिती खंय बदलल्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आज आमकां एकामेकाची रूच ना. देवाची रूच मात नाही, मनशाची रूच सयत आमकां ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून आज आमी परत फाटीं वचूंक जाय, पळय जाय. सकाळीं आमी उठता आसतना पयलें गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट. कितल्या जाणांक आमकां सांगूंक जाता, कितल्या जाणांक सांगूंक जाता, जायत्या जाणांक. हांव सत्य पळयता आत्म्या आज म्हाका बऱ्या तरान चलय गुड मॉर्निंग. हें जावन आसा आमचें वर्तेपण. पवित्र आत्म्या सांगता आमी उलोवचें. आमी उलोवंक शिकत जाय पवित्र आत्म्या सांगता. एकामेका सांगता मात्र न्ही, मोबायल सांगता मात्र न्ही, पवित्र आत्म्या सांगता उलोवंक शिकत जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी तशें उलयता आसतना पवित्र आत्मो विथ अस, इन अस, ऑन अस, आमच्या वयर हें देणें आमी आपणावन घेवंक जाय. त्या देखून तो काली आमच्या सांगता आसल्या पावना, आमच्या भितर आसल्या पावना, आमच्या वयर. ह्या खातीर पवित्र आत्मो जेजून दिल्लो पेंतेकोस्ता दिसा न्ही, ताच्या बदलाक त्या अप्पर रूम वयल्या कुडांत आसतना ताणें ताच्या सिसांक तो दिल्लो जावन आसा.
जया ह्या पवित्र आत्म्याक आज तस्सो पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका दिला आमी खंयच्या तरान तो घेतला आज लौकीक विशयांत आमी मेतेर जाल्या संसार विशयान आमी मेतेर जाल्या आमकां रक्तमासाच्यो वंदवण्यो बस कितलें आसल्यार पावना म्हाका आनी की जाय पयलें एक काळ आसलो मोगाचें न्हू कितलें आपुरबाय आसलें म्हाका आनी की उडास येता म्हज्या मायन केदाळे आमगेर गोरवां गाय वस्त्रूं घालतना एक कालदी ती बाटली आसली तातूंत एक बाटली दूद दिवचाल खंय व्हरोंक ही घरचे व्हरोंक आनी आमी कितले आपुरबाय तरां व्हरतले हांव तें पळोवन 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 कसलो एक आमकां संतोश पयलें दूद देवाक काणीक जावन दिता आज काणी करची म्हळ्यार फाटी मुखार पळयता लज थोड्यांक पयलें आमकां एक घरांत लांब तवशें जालें जाल्यार खंय वतालें देवाक वतालें ही घरची म्हळ्यार पात्रापाक न्ही देवाक देवाक पात्राप तें खावं दी या पात्राप कोणाक दिवं दी तें दुसरें देवाक आमी दिवचें देवाक जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ही चिंतप आज आमचें जायतें उणें जालां हें चिंतप बरें चिंतप आमी सोड सोडलां बरें संस्कृतीची बरी आत्मीक कार्य आमी सोड सोडल्यांत वायटाक आमी बली जाल्या थोडे फावटी आमच्या कपेलांत म्हाका इतलो राग येता की खोयाराक येतात खोयाराक घेवन खोयार जाल्लें तें तूं बसोन वांजल वाचतना मोबायल घेवन येतात हांवें म्हज्या सुपिरियर सांगलें फादर म्हाका घालिनाका त्या मिसाच्या बलिदानाक सोनवाराच्या कित्याक की म्हळ्यार म्हाका तें तोडवंक जायना मागीर हांवें कितें सांगचें बदला तुमीच मीस बेटे उरल्या दिसांनी म्हाका घाला कित्याक आमी समजून घेवचें मोगाचें न्हू हे देवळांत आमी आसतना कितल्या आत्मीक तरान कितल्या बागेनपणान पवित्रपणान आमी आसता जाय आमच्या मोबायला काडून भितर दवरा हांव काडून उडयता म्हजे मोबायल कांय जायना सकाळीं गेल्यार म्हज्या मेजान हांव इंच्या सांजेर जायते जाणां कंप्लेंट करता तुमच्या मोबायल आन्सर करिनात हांव टेलिफोन ऑपरेटर न्ही म्हणटा हांव टेलिफोन ऑपरेटर न्ही हांव म्हाका दुसरें काम आसा म्हज्या लागीं जण येता तांचे कडेन मागचें तुज्या टेलिफोनान सगळो दीस हांव उलयलो जाल्यार तुका टायम दिवंक म्हाका जायना आनी हेरां आसतना मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी पळयता हांव कितें एक फोन आयलो एक अर्ध्या मिनिटा भितर आमी तें काबार करता तातूंत उलयलो जाल्यार तुज्या मुखल्यान रावलो मनीस कित्याक तो मनीस न्ही तें देवाचें रूप न्ही त्या मनशाक समजून घेवंक आमकां सकत नांगी मोगाच्या बान आनी बिड्यान चिक्की चिंतून पळया आमी आमच्या जिवनांत सगळें देवाच्या वर्त्या मोगान जियेत आसतना तो अनुभव जाता आसतना तो संतोष आमच्या थंय वाडटा हांवें सांगलें तुमकां ते काणी करता आसतना एक खोल एक गौरव कसलो एक बरम आमी पयलें तवशें सच्चें आसलें ही गरजे व्हरोंक मांयक सांगचें माय एक मिडी जाल्या व्हड जाल्ले क्षण आमी व्हरया गी ना इल्लें पिकोनी पिकिल्ले उपरांत व्हरा पयलें तवशें थंय आज पयलें घेवचें दुसरें घेवचें म्हणून आमकां कळीत ना गोरवांनी दूद गायन वासरूंक घालां गे नांगी म्हणून कळ्ळें पयलें आमी दूद व्हरता तुमगेर वासरूंक घालां गी आज कोणाक कळीत ना कित्याक आमकां दिवंक तें कळीत ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हें बरयतपण आमी सदांच आपणावंक जाय आमी जायते फुडें आमचे कडेन आसा म्हूण दिवचें न्ही आमचें तें एक तराचें उदारपण दिवंक जाय सगळें आमी हेरांक दिवंक न्ही आसलें तें इल्लें फुडें आमी वांटून घेतल्यांत आमकां व्हरतें देवाची आशिर्वादां मेळटात हें आमकां कळीत जाय म्हज्या संतोशा खातीर न्ही म्हज्या व्हडपणा खातीर न्ही देवाच्या आशिर्वादां देवाचें उदारपण वाखाणूंक म्हाका दिल्ल्यांतलें हांवें वांटून घेवंक चिंतूंक जाय म्हाका पुरो म्हाका मेळो दी म्हजे कडेन आसले उपरांत हांव हेरांक दिता म्हळ्यार म्हजें थंय आसचें ना कित्याक म्हजे गरजो केदाळे तीर्चूंक साथ दिना म्हज्या भावनांनी भयणीनो आमी कितें तें करता आमकां देव खंडीत जावन फाटीं दिता आनी तें पवित्र आत्म्याचें सक्तेंत आमी करचें जावन आसा पवित्र आत्मो आमचें थंय येता आसतना आमची भरती जाता सुक्ती न्हय आमची भरती जाता कसली देण्यांची देवाच्या मोगाची देवाच्या कृपेची त्याच जेजूची कृपा आमचे थंय तो वता आनी ह्या वेळार कितें घडटा पळया तो पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवत आसतना आमचे थंय आसतना आमी मागल्ले हेरां खातीर देव दिता जायते फावटी थोडी येतात आनी म्हणटात फादर मागा हांव जायत म्हणना त्याच घडये म्हजो हात वेता तांच्या तकलेर कोरोना जावन कोरोना नासतना जावन म्हाका तें पडोवन वचना म्हाका म्हज्या देवाचें ताणें मागणें विचारल्यार म्हज्या देवाचे आशिर्वाद खंयच्या घडये म्हूण म्हाका कळीत ना हांव दितां आनी ह्या वेळार म्हजो हात वेता तांच्या वात्यार आनी हांव मागता तांच्या खातीर
आनी खंडीत जावन देव दितालो म्हणलो तो भावार्थ. आनी ह्या वेळार जायत्या जाणांनी सांगलें आसा एकली मायग्रेनाची आसली. हांव थोड्या कुटुंबांनी विचारल्यार तांकां कोणी मेळनासलेलो MC करा म्हळ्यार हांव करता. एक दीस हांव पयल्या कुंभारचे MC करनासलो ब्रह्मावरांत रॉयल इन हॉटेलांत. आनी ते जाणा तांकां जायत्या जाणां म्हजी आतां वळख आसली आनी थोडीं म्हणा लागलीं आमकां ती पिडा आसा ही पिडा आसा. जायत MC कर जाल्ले उपरांत जेवणाक वचोन सायडीर रावन इल्ले माथ्यार हात धरून मागले. इतली बायल म्हणजे जेवण म्हाका इतली मायग्रेन आसा फादर ह्या सगळ्या प्रोग्रामांत म्हाका जायते दूख उठले फादर म्हाका एन्जॉय करूंक जावना म्हाका कितें करचें म्हण कळीत जावना. हांवें म्हणलें बाई ये मागया. माथ्यार हात धरलो तकल्यार हात धरलो. तिची मायग्रेन गूण जावन सम्या तूं गूण कर सम्या तिका म्हणून खऱ्या मनान मागतना हर एक पुटी हांव विनंती करता जेजू कडेन जेजू हांव मागता तूं हें करचें सम्या म्हूण सांगता. आनी मागलें मोगाचें न्हू सगळ्यांक मागून जालें. आनी म्हाका कुळूर कुमसार येवंक आसलें 3 वरांक. त्या देखून हांव 3 10 मिनटां आसतना येयलो. आम सरलो आनी सांगलें म्हाका एक घडी जेवय जाय. जेवण वेता म्हणटा आसतना हांव खाली प्लेट काडलें मात ही धांवन आयली ही धांवन आयली. फादर मायग्रेन सकणी जावन इतली दूख आसली फादर. मागणें केल्ले उपरांत कंप्लीट तरान मायग्रेन गेली फादर. पळया फादर आतां म्हज्या मुखा म्हळ्यार कळो प्रकाश. हांवें म्हणलें देवाक आर्गांदी देवाक आर्गांदी देवाक पळया फकत ती आयिल्ली तिच्या हाता तकल्यार हात धरून मागलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तिचें बरेंपण थंय जाल्लें जावन आसा. त्या खातीर पवित्र आत्मा आमचे वयर केन्ना येता खंयच्या वेळार तो परिणाम जावन काम करता तें आमकां कळीत ना. गळय करिनासतना कोणेंय तुमचे कडेन मागण्याक विचारलें जर तेच वेळा मागा मोगाचें न्हू हांवें मागचें गे म्हूण विचारनाकात. आमकां मागण्याचें देणें देवान दिलां. पवित्र आत्म्याचें वर्तें म्हूण आमकां दिलां. त्या पवित्र आत्म्याची सकत तुजे द्वारी या म्हजे द्वारी खंयच्या वेळार जाता म्हूण कळीत ना. पूण ल्हान ग्रूप करून तेणें येणें म्हाका जितके देणी आसात म्हणून कितें कितें करूंक वचनाकात. थोड्यांनी तशें केलां. त्या देखून आज आमच्या कॅथॉलिक समर्थेन जायते कश्टी आयल्यात. थोड्यांनी अर्दें नॉलेज आसलें तें घेवन तांणी कितें कितें सांगलें देखून आज आमकां आयकोंक मेळटा. जायते जाण म्हणटात फादर ताचे लागीं गेलीं हाचे लागीं गेलें ताणें तशें सांगलें आनी हेचें सांगलें. तुका जेजू कितें सांगता तें तुवें आयकोन जें वर्त्या तरान आनी त्या प्रमाणे तुवें करता आसतना पवित्र आत्मो आमचे वयर देंवता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत अतिश्ट मापान आमी उपयोग करता आसतना जेजूचो अनुभव आमचे थंय वर्त्या मापान जातालो. हो अनुभव जावच्या मोगाचें न्हू घेया ते पवित्र आत्म्याची सकत. पवित्र आत्मो तुमचे वयर येता आसतना सताचो आत्मो तुमचे वयर येता आसतना सत कितें म्हूण उगडापें जातालें आनी तुमची सुटका जाताली म्हणटा आमचो स्वामी. आनी तीच सुटका पापा फ्रांसीस म्हणटा ती घेया त्या जेजू तावन जेजूच्या कुर्साच्या बळांत जेच्या आमली रक्ताच्या बळांत मात्र न्हय ताच्या कुर्पेन जेजूच्या कुर्पेन. तर जेजूच्या कुर्पेन भरचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत आमी एक जावचें. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो आमी कितें आसांव तें देवान आमकां दिल्लें वर्तें दिरवें. आमी जें कितें देवाक पाटी दिता तें आमचें एक वर्तें म्हणून देवा सांगता. जिवीत आमोलीक मोवाळ मोगाचें बाबडताचें पत्तिणेचें आनी सदांच देवाचो अनुभव वर्त्या तरान आमी करून मोगाचें भंडारा जावच्याक देवान दिल्लें तें आपोवणें बऱ्या तरान घेवया. जेजूच्या मिसान आमी वांटेली जावया. आमच्या सक्तेंत पवित्र आत्म्याक सदांच आपयव्या. हर एक घडये सकाळी जावन हर एक घडी आप्यात त्या पवित्र आत्म्याक. तुवें पवित्र आत्म्याक आपयल्या करी तो तुजे थंय येवचो ना. हांसोंक पुरो पूण तो काम करचो ना. सांग पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हाका जाय तें देणें. पवित्र आत्म्या म्हाका जाय तीं फळां. पवित्र आत्म्या खर म्हाका बलिश्ट बळवंत तुज्या त्या बापाच्या मिसांवांत वांटेली जावंक आनी तसलें मिसांव देव आमकां दिवं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगेच्या भावनांनी बेडीनो आतां आमी आंतरीक भलायकेचें आराधन करतले. हे आराधना वेळार कितें भोव गरजेचें गे म्हळ्यार आमचे बायले गाय कालकुडीची पिडा गूण जावच्याक आमी मागलें जावन आसा आजी मागतले हांव. आनी ह्या आराधना वेळार आमचे भितरले गाय आसात ते कसले म्हूण हांव उपरांत तुमकां सांगतालो. ते सांगतना तुमी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन एक जावन जेजू सांगता तें भेटोवन दिवचें. ह्या आराधनांत सगळे तुमचे भितरले गायी उक्ते करून जेजूक दिवन जेच्या आमलीक रक्तांत ते गूण कर सोम्या तुज्या मोगांत आमकां बर सोम्या म्हूण तुमी मागचें जावन आसा. त्या खातीर
आम्ही आयते जाऊया आणि सक्रामेंताच्या आराधनांत भागीदार जाऊया. ಬಾಸುಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळी hallelujah, 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 तुका वरदान तुका स्तुती जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका वरदान तुका महिमा हालेलुया आमेन हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Zagiati yastita sasomya. Sakramentanto azara saisomya. Hallelujah. Tu ekele sor pare monami wakanta sasomya. Ugar garita sasomya. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Hosanna, Jesus. Your wonderful power at this very moment. तुझे वरती सगळं समय हा बरक्यातही रोमही समय हा बरक्याच्या कोडी दसले काही तो नितळ करताय निर्मळ करताय मागा बरे भलाई के देऊ सकताय त्याचप्रमाणे त्याच्या काळजाच्या भीतर असले काळजाच्या कोण आहे दसले आंतरिक काही ते आपण समय तुझ्या आम्हाला रगत या वेळा त्याच्या देवान समय जेस 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 तुझे वरती पडागा जान समय येसुवे येसुवे ओ येसुवे ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಇವರ ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದಾಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಂತರಿಕ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರದ ರಕ್ತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ಅವರನ್ನು ಅದುಮಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಜಾಗದ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹವಳ ಜೇಸು तुझे वरते बड़ा हमका दिवं चाहतो आई लो इस समय तुझे बरे बड़ा हमका दिवं का लो इस समय हे सगळे बरे बड़ा हम क्या बरक्या दी इस समय हा बरक्याच्या खालसाच्या कुंडा एक तुझा मोग री का इस समय सोडणी सोड मोग तक दी इस समय सोडणी सोड तुझी कृपा लगा दी इस समय सोडणी सोड तुझी खाकू तडी दया आणि माया हंच्या तई बरकत साव इस समय जेसो मोगळा प्राया जेसो मोगळा बाप्पा ह्या वेळा तुझे दरिये के बरे बड़ा येऊन समय येसय्या देवा तुझे कृपा देवाई तुझे वरते पडागा देवाई समय तुझे आम्हाला रगत देवाई सगळे बरकी नितळ निर्मळ जाव आज कर संतोष तडी बघो त्याचे ते असले ते बंधन त्याचे ते असले ते ब्लॉकेज सगळे काढणे समय संपदरा दगा नितळ निर्मळ कर समय तुझ्या वरते अभ्यासाने दगा वर समय हालेलुया जेसु हालेलुया हालेलुया जेसु हालेलुया जेसु हाले जेसु 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 हालेलुया 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 जेसु वरते पडागा जावनी समय त्याचे परे पडागा जावनी त्याचे करे मोनागा जावनी या सगळे बरक्याचे मना पवित्रात्म्याच्या सगळे नितळ निर्मळ कर समय सगळे त्याचे खुडी नितळ कर सगळे त्याचे खाडी नितळ कर सगळे त्याचे आत्मा आणि त्याचे सगळे जीवित नितळ कर समय हा वेळा तुझे वरते पडण्याचे दै रमय समय जेसु जेसु तुझे तसला जेसु आमका हर वेळसना जेसु असला जेसु आमच्या जगत असताना सगळे बरे बरे जावच्या हालेलुया 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 शदाला बाला 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 शंतवना बाई हालाला अर्गाचे सगळा जेसु तुझे द्वारा दान हालेलुया 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 heal them cleanse them Lord hallelujah 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 सगळे आम्ही उभे राहूया मगाच्या आम्ही आमचा आत्मा आमची गोड आमचे जीवित तुझे जग देव्या आत्म्या मजातून आधी जाय नाका म्हणजे ते असलो तो आत्मा पवित्र आत्मा देवान दिल्लो तो पवित्र आत्मा मोगाचो आत्मा बापान आणि पुतान मजा धाडिल्लो तो आत्मा सदांच वर्त्या तरान काम करच्या खातीर त्या आत्म्याच्या बरेपण मजा थंय जावच्या खातीर ह्या पवित्र आराधनांत त्याचो आत्म्याक मजा थंय देवोन संपन्न तरान म्हाका नव्यान रुपीत करूंक जेसून म्हाका ह्या रेतेरच्या दिसाक ह्या पुनशेताक आपयल्लें जावन आसा हे पुनशेत जायत्या आश्चर्यांनी भरलें जायती सुडकां हांगा जावन जावची हर एक लागी वर्त्या मोगान भरलें पुनशेत आज ह्या पुनशेतान हांव आसता आसतना त्याच संतांच्या माजतीन त्याच देवाच्या वर्त्या कृपेन बापाच्या महिमेक म्हाका ह्या जाग्याक हाडिल्लें जावन आसा हेर ह्या वेळा तुमचे सगळे तडतडे तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमच्या ते असले कणबेजराय तुमच्या ते असले पियेचे ते वातावरण तुमच्या थंय हांवें संतोशान रावत जाय बरें आसा जाय म्हळ्यार असमाधान परत परत उपजोन येता फाटली जिणी चिंतलो आमी आमची जिणी गोडसाण करून घेतल्या आमच्या थंय तसले गोडसाण आमी बघूंक शकना जेच्या मोगाची गोडसाण आमी विसरल्या तर
हे जावन आसा आमच्या भितरल्या गायाचे बंधड ह्या भितरल्या गायाचे बंधड देखून आज आमी हेरा सांगता बऱ्यान उलोवंक शकना हेरा सांगता बऱ्या तरान स्पंदन करूंक शकना हेरा सांगता बऱ्या तरान आमचे जिवान आमी वांटून घेवंक शकना हाका कारण जावन आसा आमच्या काळजेच्या भितरले ते गाय ते आंतरीक गाय ह्या वेळार आत्म्या म्हज्या तूं आदेश जायनाका कांय भियेनाका सो मी तुजे सांगत आसा तो मी तुझ्या मुखार आसा तो मी तुझ्या मदत आसा द गॉड इज विथ यू गॉड इज इन यू गॉड इज ऑन यू हर एका घडये त्याच पवित्र आत्म्याची सकत तस जेजू तुझ्या वयर वतून आसा ह्या वेळा ते कंदार आमी गायत आसतना व्हडा ताळ्यान व्हडा भक्तेन व्हडा मोगान आमी जेजूक आमच्या काळजा भितर आमच्या आत्म्या भितर आणि आमच्या सगळ्या कुडी भितर येवकार मागया आणि आत्म्या मजात आदेश जायनाका जायनाका काय भियेनाक जेजू असताना भियोंची गरज ना म्हणटा मोजात आदेश जायनाका काय भियेनाका विश्वास तुझो दवर सोमियाचे तुझ्या सोमी तुका राखतलो हे तो जाणासा दोंगरार चारुका जडान उदा कोणे वोतला सोम्या तुका उजव्या हातान उखल दवरला तुझ्या मोजात आदेश जायनाका काय भियेनाका तुका रचलेलो सोमी तुका सांबाळटालो तुका रचलेलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो मोराची कुडवी रंगात कोणे तिने ठयल्या सोबीत पाचव्या रंगात किरा कोणे सोबयला म्या मोजात आदेश जायनाका काय भियेनाका सुकणे वंबिनार लुवनात पोडो कितले बरे पडला का तो करता तुका तो सण करता की खंडीत जायन तुका तो सण घालिना बऱ्या तरा तो जमता खंत करिनाका पहिले सदा देवाचे राज आणि कराजाचे कशे म्हणतात सम्या हेच आत्म्याचे बळ जेजू आमकां दिता भियेनाका आदेश जायनाका सदांच सांबाळतात भियेनाका मुगच्छा पावनाने बेळिनो हळटार आमी बसया जेजूक आमी पळया ह्या वेळा तुमकां कितें मागोंक आसा तें तुमी मागयेत तेच्या पयलें आमी बायल्या नदरेक तडबडी बरें दिसता एक आसचे मुखामळ घालता पूण भितर ते आसले गायी आमी दांपूंक शकना ते गायी जावंक बरो आमी आवयच्या गर्भार आसतना जाल्ले जावंक बरो आमी ल्हान आसतना जाल्ले नेण्टे आसतना जाल्ले जावंक बरो आमी वाडन येतना जाल्ले जावंक बरो आमच्या लग्नाच्या जिवितान जाल्ले जावंक बरो आमी एकामेकाच्या वावरांत आसतना जाल्ले केदाळ ते जाल्ले ते तुका मात कळीत शिवाय आमकां कळीत ना आनी तुज्या जेजूक ते कळीत आसा ते आनी आज ह्या गायांचे संपूर्ण तरान ते गाय नितळ करून बरी भलायकी म्हज्या काळजाची म्हज्या भितरल्या त्या जिविताची हांवें बघूंक आसा तर हाका आसा एकलो वैस जेजू ख्रिस्त आनी त्या क्रिस्ताचें अमोलीक रगत त्या खुर्सादावन तेंबो जावन देंवता आसतना
ते रगत आज तुझ्या त्या भितरल्या आंतरिक गायाक देवले तर आणि ते जेजून ते सरयले तर तुझो गाय गुण जातालो आणि तसले ब्लॉक बंदड कितें सकट ते आडकळे आसा ते सकट उक्ते जातले ताका आमी म्हणटा ओपनिंग ऑफ द फ्लड गेट्स कशें आवरेत आसतना उदक सकयल धांवता की त्याच प्रमाणे आमच्या ते हे आंतरीक बंदड आमी खाण उडयली तर आमचो संतोष खरो जातलो आणि तसल्या संतोषाक जेजून आमकां आपयल्लें जावन आसा म्हजो संतोष तुमचे ते भरपूर जावच्याक हांवें तो संतोष तुमकां दिल्लो जावन आसा म्हणटा स्वामी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडी बद्दल आमच्या हात वयर करया मगाच्या न्हू ह्या वेळाचेर जो आमी आर्गां दिता आसतना संपन दरान तुमच्या मोतीन तुमच्या तोंडान तुमच्या जिबेंत कितें सकळ येता की गजाल सकळ मागणी येता की ती तुमी म्हणचे कांयच तुमकां सांगोंक येना त्या वेळार तुमी हालेलुया म्हणचे आनी ह्या वेळार तुमी म्हणचे जेजू म्हज्या कुडींत आसले म्हज्या आंतरीक गायांक जाय जाल्ले सारवणी कर म्हज्या आंतरीक गायांक तुजे आमले रगत सारय म्हज्या आंतरीक गायांक तुजे आमले रगत सरय तुझ्या आमले रगत म्हज्या गायन देव दी म्हज्या आंतरीक गाय गुण कर सम्या आयच्या दिसा हे गाय गुण जावंक आमी जेजू कडेन मागता आसतना एका तळ्यान तुमकां कशें मागोंक आसा तशें फ्री जावन तुमी मागचें कितें सकट सांगोंक आसा जिबेची देणी तुमचे थंय आसा तर ती तुमी उपयोग करची ह्या वेळार दुनिया वयर करया आणि आमचे तोंडां उक्ते करया आमचे ताळे मेळोन आमी सांगता म्हणया हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान मागयचो ना व्हडा ताळ्यान कसले तुजे मागणे आसा ह्या वेळार घाल जेजू कडेन घाल सबला शिला 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 शक्ती सबरिया सबरिया मगरिया मगरिया जेजू 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 भाला 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 जेजू 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 देवा सगळ्या आमची सगळी बाबा तुझे ते काढो पवित्र आत्म्या ये सगळ्या या पवित्र आत्म्या देवा तुझे आशीर्वाद सगळ्या जीसस जीसस येसुवे येसुवे येसया फनी देवा आत्मा सुरी सुरी हालेलुया भाला 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 मगरिया मगरिया शक्ति सबरिया सबला शिला 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 जेजू 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 हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू 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 येसुवे येसुवे heal them touch the blood Jesus Jesus hakri 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 येसुवे hakri सुरी सुरी सामे hakri छाले वाले सुरी सुरी सामे पवित्र आत्मा पवित्र शक्ति ये जीवन लगी फूल सामे hakri hakri हालेलुया 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 Pakamuci buksita Jesu maka apaita Ogan maka poleta Vengeta chato geta Pakamuci buksita Jesu 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 Jesu, 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 अबे तो क्या करते कुड़े इधर अबे हमारे जवान बने हो वेल परत का मिलना हो वेल जेजू का पाऊ तो का परत मिलना मिलना तो उपाय करके जेजू का पाए जेजू पाए आमच्या जिणेंत आम्ही कष्ट बघता असताना आमच्या जिणेंत आम्ही कंगाल जाता असताना आमच्या जिणेंत शांती समाधान होगडोन घेवन आम्ही तेजेच पोर जाता आसतना थस्स जेजू आपयता परत तुका आनी जेजू म्हणटा हांवें तुका आपयला जेजू आपयता
사다나 금기도겐 벌다나 소мя우로 마타나 가이스마카 오네나 진이엔 깡갈 사다나 진이엔 깡갈 사다나 금기도겐 벌다나 금기도겐 벌다나 소мя우로 마타나 소мя우로 마타나 가이스마카 오네나 가이스마카 오네나 제소 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 하도 봐라 제소 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 raise your hands 하도 봐라 제소 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 제수 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 할렐루야 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 제수 아이고 아버지가 잘까서 저들이 제수 제수 वर्गेत가 올라왔다 제수 하이자 디사 야르가 자वेला 아버지가 자스라 지와라데 आणि बघते डोक दबळसम्या तोदागा किते साइते सगळे दिसम्या तेजा मोगांदगा बरसम्या या मोगांदची कळसा बरसम्या असला जेसू आमका ना असला जेसू आमका हस्तास्तना आम्ही काहीच बेवचे गरज ना असला जेसू आमच्या बगर असताना जेसू समका आधार दिता हालेलुया 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 जेसू आमचो व्हरतो आदार असा एकलो वैज सगळे भायली भितरली आंतरिक कुडीची हर एक आत्म्याची हर एक नितळाय करचो हर एक पिडा गुण करचो असलो जेजू निन्नंತ देವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ असला जेजू थंय आमी आसतना जेजू आमच्या हर एका कष्टांत तो पावताय आमच्या हर एका दुखांत तो आसताय भितर जावं दी भायर जावं दी आंतरिक ಆಗಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಲಿ ಯೇಸುವೆ ನೋಡ್ತಾರೆ सगळे ताका कळीत आसा आमी कितेंच लिपन धरच्या बरी ना मोगाच्या भावान आनी बेडीनो आयच्या दिसा ह्या आंतरिक भलायकेच्या आराधना वेळार तुझे सगळे घाय जेजू पळयता तुझे सगळे गाय कितें कडे ते नितळ जावंक आसा तें ताका कळीत आसा ह्या आराधनाक तुका आपण हाडला तर तें जेजूचें निर्मणे जावन आसा हिरेतेर ह्या पूर्ण शेतान तुका पाव केला तर तेंच देवाचें निर्मणे जावन आसा असलें बरेंपण जेजू तुका दिता आसतना प्रत्येक तरान आयच्या वेळा जेजूचें वर्तें म्हणून आमी आपणावंक सकत जाय शताधिपती म्हणटा तुजो अधिकार म्हाका कळीत आसा तुका आसा अधिकार ह्या भुंय वयर त्या सागरा वयर त्या उदका वयर त्या पिड्या वयर त्या आरी वयर त्या खोडेच्या पिड्या वयर त्या मळणा वयर हर एक वयर तुका अधिकार आसा हो अधिकार ताणें समजून घेतलो 38 वर्सां त्या बेतेस्ता तळ्या लागीं पडलो तो मनीस म्हाका जिवीत येतना म्हाका कांयच ना सगळें हांवें होगडोन घेतला आनी म्हाका बरें करूंक कोणूच येना म्हूण चिंतून आसल्यार जेजू थंय वेता जेजू थंय वचून ताका पळयता आनी म्हणटा ताका पुता पुता ताका आत्तान उखलता आनी म्हणटा चल वच बरो जालो बरो जालो 38 वर्सां मोगाच्यान सगळें सांडून एकसूरपणांत बसल्याक ताका तो आपटा आज कितल्या वर्सां जावन तुज्या भितरलो गाय तो ल्हानपणार जाल्लो गाय आज कितले व्हड जाल्यार तो थंयच आसा परत परत तुका जागयता खुशयेन आसतना समाधानेन आसतना कोणेय एक शब्द तुका सांगलो जाल्यार तुझ्या काळजाचो गाय परतून जीव जाता आणि याद्वारे तुझ्या थंय परत तेच संकोचित भावान थोडे फावटी बेजाराय थोडे फावटी सडन कितें म्हाका निराशा म्हज्या जिवनान कांयच नाका म्हाका जीवच नाका म्हूण बघताय तर हाका कारण जावन आसा तुज्या भितर आसले ते गाय केदाळ उक्ते जातात केदाळ जीव जातात म्हूण तुका कळीत ना आज जेजू कडेन सांगता आसतना
जेजूक सांग निन्नंता देवरू यारू इल्ला आणि असलो देव आमच्या संगत असताना तो आमकां बरें करता, आमकां गुण करता, आमकां आपडता, आमच्या हर एक घाई तो पुसून काडटा आणि हे गाय पुसून काडचो देव वर्त जावन आसा येसू, येसय्या, जीजस, जेजू, तुमचो असलो जेजू आमच्या मुखार आसतना भियोवची गरज आमकां ना. आमचे सगळें जिवीत ताका कळीत आसा. मोगाचेनो म्हज्या जिवितान कितें सकडी घडलां तें कळीत आसा. आज तसले अनभोग कोडू अनभोग कोडू गटान आमच्या थंय जालां तर ते सकडी तो नितळ करूंक आशेता. तर आमी गावया, सगळीं एक घडी बरोबर उबे रावया. मोगाचेनो सगळीं एक घडी बरोबर उबे रावया. आमच्या ताळयो बेडनो व्हरत्या ताळ्यान आमी जेजूक हार्क घालुया. जेजू तुमचो व्हरतो, तुजो मोग व्हरतो, सोम्याचो मोग व्हरतो, कितलो तो मोग म्हूण आमी व्हरणूक साथ आमी गावया ह्या वेळार. सगळे ताळयो बेटा मोगाचे, सगळे सुडसुडन हात कितले बेडोंक जाता तितले बेटात. जेजू मुखार आमकां लज ना. कोण पळयता कोण पळयना तें तुका नाका. जेजू मुखार पडटा उडी मारूंक जाय, डान्स करूंक जाय, नाचोंक जाय, हसोंक जाय, खेळोंक जाय, मागण्या करूंक जाय, होप घालूंक जाय. ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯೆಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಟ್ಟು ಬರಮಾಡಿದೆ ನೀ ಯೆಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ಓ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಯೆಸಯ್ಯ 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 ನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ 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 ನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸದಾ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸಯ್ಯ.
ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్యా 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 ನಿನ್ನದೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్యಾ యేసయ్యಾ ನಿನ್ನದೇ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಯೇಸು ನೀನೇ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನೀನೇ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನೇ యేసయ్య యేసయ్య ಆಮೇದ యేసుಗ యేసయ్య ಓ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನೀವೇ ದೇವರು ನೀವೇ ಸರ್ವಶಕ್ತರು ನೀವೇ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡುವವರು ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀವೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ सगळे आम्ही बसच्या मगाच्या ह्या वेळार मौन जावन आमच्या काळजा भितर वेचे काळीज तुझे उक्तें कर जेजूक पळयात मोगाच्यान जेजूक एक घडी पळयात आता तुमचे दोळे बंद करात बंद कर तुझ्या फाटल्या जिविताक जेजू तुका आपण व्हरता तुझ्या फाटल्या जिविताक आपण व्हरता आसतना आमी समर्पण करूंक आसता म्हजे गाय म्हजी लज म्हजें दूख म्हजें तें आसलें सगळें बुणेपण हांव जेजूक समर्पीत करता आसतना जे छामली रगतीस तो आमचे वयर देंवयता तुज्या फाटल्या जिविताक जेजू व्हरोंक आशेता तुजी आवय तुका एक बेसांव जावन दिल्ली जावन आसा तुज्या आवय कळीत नातलें तूं तुज्या गर्भांत आसाय म्हूण आज गर्भांत आसतना मम्मी कुशाल तूं कुशाल तुज्या फाटल्या चिनी एक पाटी वस तुज्या आवयच्या गर्भाक वस ह्या वेळार
डॅडीक ही मम्मीन सांगलें जावन आसा आमकां एक भुरगें जावचें आसा. डॅडी म्हणटा हें भुरगें आमकां नाका. थोड्यांक डॅडीन म्हणलें हें भुरगें आमकां जाय, थोड्या डॅडीन म्हणलें आसा. थोड्या डॅडीन म्हणलें आसा हें भुरगें आमकां नाका, आमकां पसंत कश्ट मारता. मम्मी म्हणटा हें भुरगें आमकां जाय, डॅडी म्हणटा हें भुरगें म्हाका नाका. म्हज्या जिविताचो पयलो गाय म्हज्या डॅडीन हें भुरगें नाका, तूं नाका म्हणटा आसतना मम्मीक दुसरो उपाय नातलो. मम्मीनी सई घाली हें भुरगें आमकां नाका. नाका रे मनोभाव. तो गाय पयलो गाय तुज्या काळजांत नेण्ट्या काळजांत जाल्लो जावन आसा. म्हज्या जिविताचो पयलो गाय. मम्मीन डॅडीक सांगतना तुका हांवें नाका म्हणलें, मम्मीकी नाका, डॅडीकी नाका. असले गाय म्हजे थंय बरल्यात तर. सम्या जेजू हांव म्हज्या आवयच्या कुशींत आसतना असले गायी म्हजे थंय आसात तर धुवन काडूंक हांव तुजे लागीं मागता. असले गायी तुजे थंय जावं न्हू. आज ते गायी तुका कश्ट दितात. जायते भुरगीं जल्म न्हू आज अटेन्शन डेफिशियन्सी हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ह्या पिडेंत ह्या डिसऑर्डरांत ते वळवळटात. अटेन्शन ना, खंय गेल्यार कंप्लेंट एकाडे बसनात. असलें जाता आसतना आवयक जावन बापायक जावन जायतें दूख पडटा. हो गाय तुजे थंय आसा तर जेजूक सांग, जेजूक सांग. तुका कळीत नातलें, तुज्या आवयक कळीत नातलें, तुज्या बापायनी चिंतूंक नातलें हो गाय जातालो तुज्या काळजांत म्हणून. सांग जेजूक. एक घडीभर तुजे दोळे उक्ते करून जेजूक पळय. हे गाय जेजूक भेटय. ह्या वेळार गाय जेजूक दी आनी जेजूक सांग जेजू हे म्हजे गाय तुका भेटयता. हे म्हजे गाय तुका भेटयता म्हणात. हो म्हजो गाय तुका भेटयता. तुका दिता गायात तुका दिता सगळो समर्पिता. सगळो समर्पिता. सगळोच म्हाका दिता. सगळोच म्हाका दिता. सौम्या उपरांत आमी वाडथा. पयले फावटी म्हजी मामी म्हजे कडेन उलयली, हांव तुका तुज्या मोगा तुका हांव घेता, हांव तुजो मोग करता म्हणटा आसतना डॅडी उलयतालो. डॅडी मम्मीच्या पोटार आपले पोटां सरयतालो आनी आपले कान म्हज्या मम्मीच्या पोटार दवरून तो म्हजे कडेन उलोवचें, म्हजें उलोवण आयकोवचें म्हाका खळीच जाल्लें. पूण त्या वेळार मम्मीची सासूमाय फुरफुरताली. रेस्ट करूंक जाय आसलें पूण रेस्ट करूंक दिवना. ह्या वेळार मम्मी कळवळटाली. कसले म्हजे कश्ट, नेगेटीव फिलिंग्स भितर गेल्ली, ऋणात्मक फिलिंग्स तुजे थंय गेल्ली. आनी ह्या वेळार तुका ते नेगेटिविटी चड जावन आज तुका हेरां मुखार रावोंक जायना. हेरां मुखार रावता आसतना धैर्य ना, सेल्फ कॉन्फिडन्स ना, सेल्फ इमेज सारकी ना. त्या देखून आज जायते कश्टताय, जायते तुज्या जिवनांत नेगेटीव इम्पल्सस आसात. ऋणात्मक रितीर हांव खंयच्या फायद्याचो न्ही, खंयच्या फायद्याचें न्ही, म्हजे जावन कांयच करूंक जायना, मुखार वचून उलोवंक जायना, एक भाशण करूंक जायना. एक कोणें कितेंय म्हाका आपयलें जाल्यार स्टेजीक वता आसतना हांव कामता. कित्याक त्या दीस थंयसरले नेगेटिविटी म्हजे थंय गेल्ले जावन आसा. आनी अशें आसता म्हजी मम्मी रडटाली. म्हजे थंय जालो तो गायी परत म्हाका उलोवंक कोणें नासलें. लोनलीनेस म्हाका भोगलें. म्हजी मम्मी म्हजे कडेन उलयनासली, म्हजो डॅडी उलयनासलो. म्हजी मम्मी कामार आसली, जायतो दाबाव तिचे वयर आसलो. रडताली, उस्करताली. ह्या वेळा म्हजे थंय जाल्लो तो गाय हांव एका कुशी वचून बसून लोनलीनेस, त्या लोनलीनेसा देखून म्हजे थंय आज धैर्य ना.
म्हज्या थंय कॉन्फिडन्स ना खंय गेला रे म्हाका काम मेळटा की ना गी म्हणल्यार तो गाय म्हज्या थंय आसा तर आज जेजूक सांग तुझे दोळे उक्ते कर आनी जेजूक पळय आनी सांग जेजू जेजू म्हूण सांग तूं म्हाका गूण कर तुका भेटयता हो गाय तुका दिता सोम्या सगळोसो गाय तुका दिता म्हूण सांग आनी खंडीत जावन जेजू तुज्या गायांक जाय जाले वखद ताचे रगत त्या गायांत देंवयतलो हो म्हजो गाय तुका भेटयता हो म्हजो गाय तुका भेटयता हो म्हजो गाय तुका भेटयता तुका दिता तुका दिता सगळो समर्पिता सगळो समर्पिता सगळोच म्हाका दिता सगळोच म्हाका दिता सौम्या सोम्या म्हज्या कुडीचे सांदे म्हाका दिल्याय म्हजी कूड तुजे सांदे जावन आसात सांग बरो म्हजी मम्मी काळशी आसली मोटवी आसली ह्या वेळार तूं काळें तूं मोटवें तूं सोबीत दिसनाय म्हणटा आसतना हांव भितर जावन आयकता म्हाका जाल्लो तो गाय आज जायत्या जाणांक अशें म्हणटा आसतना तांच्या आवयच्या गर्भांत आसतना ताणें आयकलें तेच प्रतिध्वनी जाता ह्या देखून आज म्हाका कोणेंय सांगता आसतना म्हज्या त्याचलो संतोष नपयस जाता तूं काळें तूं काळशें तूं मोटवें तूं सबाय ना तूं मोटें तूं मोटो आनी तुका पळोवंक म्हाका वित्रूप दिसता म्हणटा आसतना म्हाका जाय ती दूख भोगल्ली जावन आसा आजय ती दूख म्हाका भोगता आनी अशें म्हणटा आसतना म्हजें तोंड फुलोवन आसलें बेजाराचें जाता दुखाचें जाता म्हजें थंय संतोष नपयस जाता आनी जेजू तुका म्हणटा कोणीय कितें म्हणत तो काळशें जावं दी गोरशें जावं दी मोटें जावं दी बारीक जावं दी लांब जावं दी दीक जावं दी मोटवें जावं दी कशेंय जावं दी जेजूक तूं बरें आनी बरो जेजू म्हणटा तो म्हजोच तो म्हजेंच हांव तुजो मोग करता हालेलुया म्हणत हालेलुया हालेलुया म्हणत हालेलुया 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 काळें या गोरें लांब या मोटवें बारीक या मोटें देवाचे भुरगेंच भुरगोच तूं भियेनाका देवाक तेसले केसले उणेपण आसा देवाक समर्पीत कर जेजू म्हणटा हांव आसा भुरग्या हांव तुजो तूं म्हजेंच आनी म्हजोच हांव तुका सण सोडिना म्हज्या जिवितांत समाधान ना लढाई करतली म्हजी मम्मी आनी डॅडी सोरो पिवन येतलो लढाई करतलो मम्मीक मारतलो मम्मीक हांव सांगतलो भितर जावन मम्मी उलय नाका तोंड दाम पूण म्हजी मम्मी आयकनातली लांब तुजी जीप काडून ती बोब घालताली त्या वेळार डॅडी चटल्ल करून एक मारतालो आनी ह्या वेळार जाल्लो तो गायतो आवाज म्हज्या काळजाक रिगुल्लो आज म्हाका भे आवाजाचे भे जगल्याचे भे म्हजी आवय थोडे फुडें उडोवन पडली जांग बरो चितोळ पळोवन गे जांग बरो पाल पळोवन गे जांग बरो माणको पळोवन गे जांग बरो जरलो पळोवन गे आज थोड्यांक आमकां जरलो पळयत आसतना बे वर एकलो आयलो म्हणा लागलो म्हाका पाल पळयत आसतना बे म्हाका चितोळ पळयत आसतना बे म्हाका गडगडेचे बे म्हाका आवाजाचे बे आनी कोणेंय गट्टू उलयल्यार म्हाका बे कित्याक त्या दीस म्हज्या डॅडीन म्हज्या आवयक मारता आसतना तो गेल्लो मार म्हज्या काळजान बसला तसलो गाय तुजे थंय आसा तसलो गाय आसा तर जेजूक सांग जेजू हो गाय तुका दिता सोम्या जेजू गाय तुका दिता आनी ह्या काळजांत बरयल्लो ते सगळे आटे विटे तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना जेजूक समर्पीत कर दोळे उक्ते कर आनी जेजूक पळय सक्रामेंतच्या जेजूक पळय आनी आमी सांगता गव्या हो म्हजो गाय तुका भेटयता हो म्हजो गाय तुका भेटयता तुका दिता सगळो समर्पिता सगळो समर्पिता
समर्पिता सगळोच तुका दिता सगळोच तुका दिता सौम्या सौम्या उपरांत तू त्या आवयच्या गर्भांत वाडले आनी वाडलोय. ह्या वेळा प्रस्तुतपणाचो दीस त्या आवयच्या गर्भांतून भायर येवचो दीस. भायर येता आसतना तुका बगलें सुरक्षीत त्या गर्भांत आसलोय तूं आनी सुरक्षीत गर्भांत आसलें तूं. ह्या वेळा भायर येता आसतना हांव पडलें म्हणलें चिंता तुजें तें आयलां जावंक पुरो. असहायक कोणूच म्हाका आदार ना, कोणूच म्हाका आदार दिवंक ना. उपरांत नर्सांनी तुका घेतलें, खाण घेवन गेली. म्हजी मम्मी ना, मम्मीक पळयलें, मम्मी दिसना. कोणा लागीं आसा गी त्या झाडा. तें असहायकपण तुजें तें भरलां तरी त्या असहायपणांत आज खंय गेल्याय मम्मी म्हणटा आसतना परत त्याच नर्सान तुका हाडून त्या मम्मीच्या हातांत सोडून गेले. आज म्हाका एक सुरपण बघता थोडे फावटी म्हाका म्हज्या मम्मीवर म्हज्या डॅडी वयर राग येता. तांकां पळयल्यार म्हाका जायना, कित्याक गी म्हण कळीत जायना. थोडे फावटी डॅडी नाकास म्हण जाता, डॅडी कडेन उलोवंक म्हाका नाका. थोडे फावटी मम्मी वयर तासार तो मनोभाव, तिरस्कार असो एक मनोभाव तो आसा तरी त्या दीस ते असहायकपण तुवें बगुल्लें जावन आसा. तो असहायकपणाचो गाय तुज्या काळजांत आसा तरी जेजूक समर्पीत करून दी. खंडीत जावन जेजू तो गाय धुवन काडटलो. एका काळोखाच्या कुडान तुज्या मम्मीन तुका सोडिल्लें जावन आसा. त्या काळोखाच्या कुडान तुका सोडून वता आसतना तूं पळयताय मम्मी काय आसा दिसना. ह्या वेळा तुज्या जिवनांत सगळें काळोख म्हण तुका बघता. ह्या जाल्ल्या गाया देखून आज रातीच्या वेळा सांजेच्या वेळा एका कुडात हांव आनी एका कुडा तुका वसोंक जायना. तुका बेदिसता आनी एका कुडा वचत जाल्यार कोणेंय तुका जाय ताचो हात धर तुवें वयचें जावन आसा. जाल्यार जायते सन्निवेश आमकां पळोवंक मेळटात. हे त्या दीस तुका त्या काळोख म्हणल्यार त्या कुडांत सोडून गेल्ल्या देखून आज तुजें तें जालां जाल्यार जेजूक सांग काळोख आनी दीस उजवाड आनी काळोख देवान रचलो जावन आसा. भियेनाका, जेजूक सांग जेजू हे म्हजो गाय खाण उडय, हो म्हजो गाय खाण उडय. दिसान दीस पाशार जाता आसतना पाळण्यार दवरलें तुका. उठोंक चलोंक शिकलें. भायर धांवता आसतना थोडे फावटी मम्मीन मारलें जावन आसा. तुका पळोवच्यान तुज्या कॅरटेकरान तुका मारिल्लें जावन आसा, चिमटे काडिल्ले जावन आसा. आनी थोडे फावटी हें जाता आसतना तुज्या काळजाक जाल्लो तो गाय मम्मीन दूद दिवचें बंद केल्लें जावन आसा. ल्हान भुरगें आसतना हेरांच्या हातान सोडून वता आसतना मम्मी आनी डॅडी ल्हान आसतना मरण पावल्लीं जाल्यार हो गाय तुज्या काळजांत जाला जाल्यार जेजूक सांग मम्मी सोडून गेल्ली, हेरांच्या हातान दिल्लें, ताणें तुका मारिल्लें, ताणें तुका चिमटे काडिल्लें, मरण पावल्ली तुजी आवय बापूय तूं ल्हान प्रायरीत आसतना असलें असहायकपण, असलें मोगाचें उणेपण तुजें तें आसा तरी आज जेजूक सांग हे म्हजें दूख तुजें तें जावची ती दूख जेजूक भेटय. आनी आमी आमचे दोळे उक्ते करून सक्रमेंतान जेजूक पळया आनी गावया. हे म्हजें दूख तुका भेटयता, हे म्हजें दूख तुका भेटयता, तुका दिता सगळो समर्पिता, सगळो तुका दिता, सौम्या तुजें तें जाल्ली ती पिरांत जांगब्रो जगल्याची, गडगड्याची, जरल्याची, पालीची, चितोळेची. थोड्यांक उदक पळयल्या जायना, उदका लागीं वतना बेदिसता. तातूंत कितें एक आकृती आयिल्लें बरें दिसता, काळोखाचें बेदिसता. हे सगळें तुका आज भोगलां तरी तुजें जाल्ल्या भितरल्या गाया देखून ही तुजी भिरांत जेजूक दी आनी गावया. ही म्हजी भिरांत तुका दिता, ही म्हजी भिरांत तुका भेटयता, तुका दिता सगळो समर्पिता, सगळो तुका दिता, सौम्या
इस्कॉलाक वेसो वेळी म्हाका क्लासींतल्यान भायर घाल्लें. क्लासी वचोंक मन नातलें. मम्मी सोडून येतालें आनी धांवतालो. म्हाका टिचर वण धरताली आनी मारताली. म्हाका कितें बगलें, म्हाका कोणूच ना, म्हाका आदार ना म्हूण बगलें. आनी पयलीं जाताना गाडावन तूं शिकोंक जायना, धाडटें कांयच फायद्याक नातलें म्हणल्यार देखून आज म्हजे थंय तसलें एक मनोभाव आयला. हांव खंयच्या फायद्याची न्ही, फायद्याचो न्ही. चटकन मारिल्लें त्या टिचरीन. मम्मी ना म्हणटा, तूं म्हजो न्हय, तूं शिकनाय, तूं म्हजें न्हय, तूं कांयच फायद्याचें न्हय म्हणटा. म्हजे थंय जाल्लो तो गाय त्या ल्हानपणार. इस्कॉलाक वचोंक मेळोंक ना थोड्यांक. आज इस्कॉलचें शिकप ना, लज म्हाका बगता. त्या दीस हांव शिकोना, आज म्हाका लज बगता. हांव हुशार ना, म्हाका गेल्ल्या कडेन कामां मेळनात. कोणाक सांगतलें हांव, कोणाक सांगतलो हांव. ही म्हजी सलवणी तुका भेटयता, तुका दिता. असेंच सम्या तुका दिता म्हूण सांगात. पावलें हांव 12-13 वर्सांच्या प्रायर. नाताना म्हजे लैंगीक विशय पळयले हांवें. लज बगली. हें कितें जाता, हें कितें म्हूण म्हाका कळीत नासलें. कोणा कडेन सांगचें, कोणा कडेन सांगचें म्हूण म्हाका कळीत नासलें. त्या वेळार म्हाका मेळ्ळो एक बूक. तो बूक हांवें घेतलो, तो बूक हांवें वाचलो. थोड्यांक आमकां तो बूक सहित मेळोना, पूण म्हाका कांयच कळीत नासलें. ह्या वेळार म्हाका जाल्लें तें बदलावण समजून घेवंक सांगोना. हेरांक पळयतना परत म्हाका एका तरेच्या लैंगीक भग्ना उपसली. लैंगीक एकवट करया म्हूण मन जालें. त्या ल्हान प्रायर सयत 8व्या 9व्या 10व्यांत आसतना सयत म्हाका तें बगलें जाल्यार म्हजें तें करेक्ट एक समजून येनातलें देखून तें बगलें जावन आसा. कितल्या जाणांनी म्हाका आपडलें जावन आसा. कितल्या जाणांक थोडे फुडें हांवें आपणो तांच्या लैंगीक विश्वाची कुशलाय बगली जावन आसा. हेरांनी म्हज्या लैंगीक विश्वाक आपणो, तांणी कुशलाय बगोन आज हांव कश्टता, आज हांव मोग 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 म्हणो हेरां फाटल्यान धांवता, जायत्या जाणांच्या फाटल्यान धांवता. म्हजें तें आसलें अबाव मोग आसो, लॅक ऑफ लव, लॅक ऑफ लव, लॅक ऑफ सेक्शुअल अब्यूज. ह्या देखून आज तो जाल्लो गाया देखून कोणेय म्हाका मोग करता म्हळ्यार हांव पाती येता. कोणीय जावं दी, एक दिश्ट म्हजेर गेल्या तर त्याच वेळार ताच्या मोगार पडटा. कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय जाल्लो तो लैंगीकपणाचो गाय. हेरांनी म्हाका त्या वेळा कळीत आसून कळीत नासतना गे म्हाका उपायोग केल्ले देखून आज हांव कश्टता. त्या व्यक्ती वयर रागार जायनाका, उडासा काड त्या व्यक्तीक. कोणें त्या नेण्ट्या प्रायर तुका हात घाल गी, बोट घाल गी, तुज्या लैंगीक विशय आपण गे, तुका नाका जाल्ल्या त्या वायटाक उपायोग केला गी, तांकां बगसी. रागार जायनाका, कित्याक रागार जावन तुवें कांयच करूंक जायना. त्या व्यक्तीन तुका तें केलां सांग पुरो, जेजू ताका हांव काळजांत हांव बगसिता म्हूण सांग. आनी ह्या गाया देखून आज जायते दूख तुका जाता. जेजूक सांग, ओ गाय धुवन काडूंक तुजी लज जेजूक दी. तुजो तो सेक्शुअल अब्यूज गाय, लैंगीक त्या उपयोगा देखून तुज्या थंय जाल्लो तो गाय मोग मोग म्हणो मेळिल्ले सांगता वेचें, मेळिल्ले सांगाच्या मोगार पडचें. आनी थंय चलवणी परत ताणें सोडटा आसतना परतून आघात जीवघात करूंक वयचें, निराश जावचें. म्हाका कितेंच ना. थोड्यांनी बेबदेपणाक वयचें, थोड्यांनी वायट सवयेक वयचें. हें सगळें जावन आसा. सेक्शुअल अब्यूज गाया देखून जेजू कडेन सांग, तो धुवन काडूंक. तुका फ्रिडम दिवंक ना, तुका भायर वचोंक सोडूंक ना. ह्या वेळा उपराडताय थोडे फुडें तुज्या आवय बापाय वयर हात उबारलो जावन आसा. कळीत आसून कळीत नासतना हांवें मारिल्लें, बापायक मारलें आसा तर हो गाय तुज्या काळजांत आसा. काळीच एक भुरगो म्हणा लागलो, फादर आय मेड अ बीग मिस्टेक, आय रेज माय हँड ऑन माय डॅडी बिकॉज ही डीड नॉट लिसन टू मी. तो पियोनो गालाटो करतना हांवें म्हजो हात उबारलो. टुडे आय रिग्रेट. म्हाका जायते दूख भोगता फादर म्हणा लागलो. तुज्या काळजांत असलें दूख आसा. तुज्या आवय बापायक तुवें तसलें नश्ट केलाय. तुज्या आवय बापाय हात उबारलाय. सांग जेजूक, जेजू हो गाय धुवन काड. म्हज्या आवय बापायचो व्हरतो मोग करूंक म्हाका शिकय. कुमसारांत कितें लिपोवन दवरलां तर सांगोना तर ह्या वेळार जेजूक सांग, जेजूक सांग. स्वामी हें आयकता. स्वामी म्हणटा हांव आसा तुजें सांगता. तुजी लज करिनाका. जेजूक सांग. काजरी मनशां नियाळ तुजी काजरी जिणी. कितल्या कुशलकायेक आलतारी मुखार आसलोय, कितलो मोग आसलो त्या दीस. तुवें ती बसवणी करता आसतना तुजें थंय जायतो मोग आसलो. आज सूख समजणी दुबाव एकामेका कडेन उलोवंक नाका, एकामेका कडेन मोग ना. तो म्हजो घोव म्हजो मोग करिना, म्हजी बायल म्हजो मोग करिना म्हूण आज खळवळटाय वळवळटाय. सूख समजणें देखून जायते झगडे
नांवा खातीर काजर एकामेका कडेन उलयन हांव लोकांक पटोवंक तूं काजर जाल्लोय तूं काजर जाल्लें सांग जेजूक दिल्लो तो सक्रामेंत जिकली दिल्ली ती बसवणी केल्लो तो सक्रामेंत आज तुज्या काळजान नियाळ कोणाक पळयताय तूं एकामेकाक बगसूंक तयार आसाय तुज्या घोवाक बगसूंक तयार आसाय तुज्या बायलेक बगसूंक तूं तयार आसाय भुरग्यांक कसली जिणी दाखयताय तूं झगड्याची एकामेका आपलेपा खेळची दुबावाची परतून काजराची बसवणी उडास कर सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका मनान लेखतलो मोग करतलो विश्वासी मरा पर्यंत रावतलो आनी रावतली म्हूण तुवें दिल्ली बसवणी आज पाळ्ळ्याय तर कित्याक ती बसवणी केल्ली कोणा खातीर वस जेजूक सांग हो म्हजो घोव तुवें म्हाका दिल्लो त्या सक्रामेंतान ही म्हजी बायल हांचे थंय कसलें उणें म्हण आसा ती परतवणी कर बरें म्हण भरती कर दी आनी एकामेकाचो मोग करूंक फावो कर म्हण माग ह्या वेळा तुज्या बायलेची काणी जेजूक सांग कोणा कोणा लागीं वचोन सांगा नाका कोणा कोणा कडेन वचोन म्हजी बायल तशी म्हजी बायल अशी म्हण सांगा नाका तुजो घोव असो म्हण सांगा नाका तुज्या मम्मीक तो दुखयता मोग नापयस जाला सांग जेजूक भुरगीं अंतरल्यांत तुजो घोव अंतरला तुजी बायल अंतरल्या तें दूख तुजें तें आसा सांग जेजूक जेजू म्हणटा सांग म्हाका सांग आनी ह्या वेळार जेजू सगळें तें धुवन काडूंक आशेता पयशांची अडचण आसा घरांत समस्यो तुज्या काजराची पडणी काजरांत सक्रामेंत सक्रामेंत तुवें उबाडून घेतला तरी सांग जेजूक परत हांव ह्या पातकान पडचो ना आनी पडची ना जेजू सर कश्ट काजाची जिणी सांबाळूंक जाय हे म्हजें जिवीत तुका भेटयता हे म्हजें जिवीत तुका दिता म्हूण आमी परत गावया हे म्हजें जिवीत तुका भेटयता हे मुझे जिवीत तुका भेटयता तुका दिता तुका दिता सगळो समर्पिता सगळो समर्पिता सगळो तुका दिता सगळोच तुकाच दिता सौम्या सौम्या हेर कसले गायी तुमच्या काळजांत आसा तर उणेपण आसा तर जेजूक दियात दोळे उक्तकन जेजूक पळयात संपूर्ण पळयात आतां जेजूचें रगत तुज्या गायांनी तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुज्या भितरल्या त्या गायांक सरवन जेजू तुका गूण करचो वेळ सगळे आमी उबे रावया मोगाच्यान उबे रावया सक्रामेंता पळयात जेजू तुजें रगत म्हाका घटाय दिता जेजू तुजें रगत म्हाका शांती दिता जेजू तुजें रगत म्हाका नितळ करता म्हाका बगसाणें दिता म्हाज्या थंय आसलें उणेपण कांड उडयता हें आमी आतां गायता आसतना तुमच्या वोंटांनी सांगात जेजू तुज्या रगतांत म्हजें घाई नितळ कर जेजू तुका तुज्या रगतान म्हाका कुरपा दी म्हाका सडवण दी म्हाका सस्तीत जिवीत मेळोवंक म्हाका पावो कर म्हूण आमी जेजू कडेन मागया जेजू तुज्या रगतान म्हाका सुडक दी जेजू तुज्या रगतान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रगतान म्हजें जिवीत बदल जेजू तुज्या रगतान म्हाका नवो कर जेजू तुजें रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुजें रगत म्हजी पातकां बक्षिता जेजू तुजें रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता वैसम्या थंस रगत जेजू तुजें रगत म्हाका कुरपा दिता जेजू तुजें रगत म्हाका सोडवण दिता जेजू तुज्या रगतांत सस्तीक जिवीत म्हाका मेळटा जेजू तुजें रगत म्हजी सगळी दूख पयस करता जेजू तुजें रगत म्हाका सुरका दिता
जेजू तुझे रगत म्हाका सडवण दिता जेजू तुझे रगत म्हाका जिवी दिता जेजू तुझे रगत मुझे जीवित बदलता हालेलुया 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 हर गान से तुझी जिंदा दान से जो हालेलुया 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 यीशु तुझे पवित्र का शरण दळ कर तुझे पवित्र का शरण दळ कर सोम्या तुझे उदंड आशीर्वादाने वर सोम्या पवित्र आत्म्याची कृपा लाभ पैसांवर आमका गुण कर आपण जे आपण सगळ्या मुझ्या खुडीची दुखी सगळ्या तू गुण कर सोम्या सगळे मुझे खुडीच्या अक्कलास तू निवार सोम्या मका सुटका लाभाय मका सुडवण लाभाय मका आशीर्वाद लाभाय सोम्या हालेलुया 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 मगे मानणी बळी नोन जेजू बरे पण आपणा जेजू सांची मोळा मुझे आल्या वेळा तुझे रापात येता जेजू मोगाळा ह्या वेळा कुर्सा मुखार तू आसाय कुर्साचेर तुजी दिश्ट घालय तुजो हात उबर जेचे कुरीस मेळटा थंय तुजो बोटांच्या त्या जेजूच्या खिळ्यांचेर तुजे बोटां घाल आतां जेजूचे रगत वळटा तुज्या हाताचेर तुज्या बोजांचेर तुज्या मोतीचेर सगळे तुजे हात उबारात तुजे बोट त्या जेजूच्या खिळ्यांचेर घालात तुझे जेजूचे रगत तुझ्या बोटाचेर तुझ्या भुजांचेर तुझ्या हाताचेर तुझ्या मोतीचेर तुझ्या कातीचेर तुझ्या मांसाचेर तुझ्या रक्ताचेर तुझ्या हाडाचेर सगळे तुझ्या खुडीचेर ह्या वेळा ठेवता जेजू तुझे रगत देवनी सम्या जेजू तुझे रगत देवनी परत आमी घेवया जेजू तुझे रगत म्हाका जिवी दिता जेजू तुझे रगत म्हाका घटाय दिता जेजू तुझे रगत म्हाका शांती दिता जेजू तुझे रगत म्हाका कृपा दिता ह्या वेळार आमचे हात सकयल घालया एकामेकाक मुखामळ करून रावया एकामेकाक दोगा एकामेकाचे मुखामळ पळोवन रावात हात लायनाकात कोरोना आसले देखून हात आमी लायना एकामेका मुखामळ पळयात एकामेकाचे दोळे पळयात मोगाचे ह्या वेळार एकलो कोणी उबे रावन असले दिंबी घालात एकले दिंबी घालात आनी एकले उबे रावात एकले दिंबी घालात जेजूचो मोग चड आनी चड मोग आमी बगूंक आयकता जावया ह्या वेळार दिंबी घाले तुजे कितें कडी तुवें हेरांक दुखयलाय तुज्या मोती काड हेरांक दुखयलाय हेरांचे नांव पिडार केलाय हेरांक जायते दोगो दिलाय हेरांचे मन जायते बेजाराय काडलाय हेरांक घात केलाय मोती दाड आनी बक्षणे मागूंक तयार जा उबे रावल्ली तुमी बक्षणे दिवंक तयार जायात उबे रावल्ली तुमी बक्षणे दिवंक तयार जायात ह्या वेळार तुका ताणें जायते दुखेलां जावंक पुरो ती व्यक्ती ह्या वेळार तिपी घालून तुजे कडेन कृपा मागता तुजे कडेन बक्षण मागता तुजे कडेन आडतोस मागता म्हाका बक्षे हांवें चूक केली म्हूण मागता बक्षणे दिवंक तूं तयार आसाय तर ह्या वेळार तूं बक्षणे दिवंक तयार जा जेजून हर एकले की बक्षिल्लें जावन आसा त्या कुर्सार जावन ताणें म्हळें बापा ताका बक्षी दे कितें करता तें नेणात आणि ह्या वेळा उबे राहिल्ली व्यक्ती तो बक्षूंक तूं तयार आसाय तर तुजो उजो हात त्या व्यक्तीच्या तकले वयर दवर उजो हात तकले वयर दवर आणि ह्या वेळा बक्षूंक तयार जा आणि ती गेले व्यक्ती संपूर्ण बक्षणे आपणाक तुझ्या कळसांत कसले ते दूख आसा कसले बारीकपणाची दान आसा हे सगळे तो ह्या वेळा जेजूक सांग म्हाका आनी बारीकपण नाका म्हाका विरोध नाका म्हाका बक्षणे जाय म्हाका बक्षूंक जाय म्हाका रागा रावंक नाका द्वेष नाका अगे नाका ह्या वेळार बक्षूंक तुका तयार आसा ती व्यक्ती
आणि तुझा उजवा हात काढ त्याच्या तकल्यावर आणि त्याच्या खातीर माग, त्या व्यक्ती खातीर माग. आणि जेजू म्हणटा हांव ह्या वेळा भक्साणे दिवचो देव, भक्साणे दिवचो देव खंपरताना तुका नितळ करता आणि खंडीत जावन जेजू तुका आपडता. ह्या वेळा संपताना तो भक्सिता. दिंडी गेले व्यक्ती उभे रावात, उभे रावले व्यक्ती दिंडी गेलात, दिंडी गेले व्यक्ती उभे रावात, उभे रावले व्यक्ती दिंडी गेला, दिंडी गेले व्यक्ती हात जोड, उभे रावले व्यक्ती हात जोड, तुझे हात जोड, डोळे दाम. ह्या वेळा उडासा काढ. ह्या दिंडी गेल्या व्यक्ती तुका कितले पडी दुखेला, कितले तुका घात केला, कितलं बारीकपण ताणे काढायला जाग बरो, कितले सकरी तुझे नालिसाय कारण झाला, तुका नष्ट तुका कष्ट या व्यक्ती जाऊन झाल्या जाग बरो. तसं कितले व्यक्ती हात उडासा काढ. आणि दिंडी गेले व्यक्ती तुवें कितले जाणां नागयलाय, कितल्या जाणांक बनायलाय, कितल्या जाणांक चीट केलाय, कितल्या जाणांचे लुटलाय, कितल्या जाणांक दुखयलाय. उडासा काढ. माग बक्षाणे या वेळा, माग सगळ्या व्यक्तीला बक्षाणे माग. भिये नाका, लजे नाका, भिये नाका. चड आनी चड मोग जेजू दिवंक तुका आशेता. ह्या वेळा जेजू म्हणटा तसो चड आनी चड मोग तुका हांव दितालो. आणि ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांव आसा, भिये नाका. आणि जेजू ह्या वेळा तुका आपडोवंक आशेता. उबे राहिल्ले व्यक्ती तूं मोगसूंक तयार आसाय. कसले कठोराय असल्यार, कसले ताणें तुका दूख दिलें जाल्यार मोगसूंक तयार आसा तर तुजो उजवो हात काढ त्यात दिंबे गेल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर, दिंबे गेल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर. माग त्या व्यक्ती खातीर माग, बक्षणे दी. जेजू ह्या व्यक्तीक हांव बक्षिता, जेजू काळजांत बक्षिता. हाका मात्र रे म्हज्या काळजांत आसले बारीकपण आशिल्ले हर एका व्यक्तीक हांव बक्षिता, हर एक लागीं बक्षिता. आणि म्हाका नाका हे दूख, नाका हे नाबक्षणे, म्हाका नाका हे बारीकपण, नाका संपतना बक्षी बक्षी. ह्या वेळा तुवें बक्षिलें तर त्या व्यक्तीच्या कपालार कुरीस काड, त्या व्यक्तीच्या कपालार कुरीस काड. आणि आता आम्ही उभे राहूया मगाच्या सक्रामेंताक पळयया. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुजो माग जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्मा म्हाका जाय, कृपा म्हाका जाय, समाधान म्हाका जाय, सश्टीकाय म्हाका जाय, चड आनी चड तुजो जीव म्हाका जाय सोम्या. म्हूण आमी व्हडा ताळ्यान गावया. सगळी पीडा शेडा मोजी तुनिवा. आपण जेजू म्हाका आपड, आमोली त्या रक्तान म्हाका तुंतेला. कुणकर जेजू म्हाका गवण कर, सगळी पीडा शेडा मोजी तुनिवा. वैसम्या सगळे पीडा शिडा म्हाका गुण कर, म्हणजे सगळे पीडा गुण कर, म्हाका नितळ कर सम्या. स्त्री एक तुवें गुण केला बरेच पावठान म्हाका गुण कर. सोम्या पडता पाया तुझ्या तळो आसर पडता. पातकी स्त्रीयेन तुका आवडताना पडले, कस्तल्याक तुवें बरें केलें. बावटाना पडता सोम्या पडता, पाया ताळ्या तुझ्या सर पडता. स्वामिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी. दुनिया जेजू मागण्या गुमातून दी. कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळो दे. कुरपेची जिणी
तुझ्या सोमिया सदा वाळो दे आपण जेजू मागा त्यांचे कुडीचे गाई गोडकर त्यांचे आंतरिक गाई गोडकर आंतरिक भलायकी थाका दे कुडीची भलायकी थाका दे ह्या वेळा त्यांच्या सगळ्या गाय आपण गोडकर हितळकर तुझ्या आम्हाला रक्त आंतका नेटय आम्हाला रक्त आंतका दलाय आम्हाला रक्त आंतच्या गाई दूध काढ सम्या आम्हाला रगत ह्या वेळा त्याच्या यथेष्ट बाबा देवन सम्या आपण सम्या आपण सम्या जेजू त्यांचे सगळे पीडा गोड कर सम्या आपण आणि गोड कर सम्या सगळी पीडा शिडा मागा तुनी हालेलुया 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 गोड कर जेजू मला गोड कर आणि पीडा गोड कर हालेलुया 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 जेजू बघा गोड कर ह्या मुलग्याचे गोड ह्या मुलग्याचे पीडा ह्या मुलग्याचे कष्ट ह्या मुलग्याचे कष्ट हालेलुया 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 गोड कर आपण सम्या हालेलुया जेजू जेजू touch them Lord heal them Lord bless them Lord at this very moment जेजू आत्मा देवाय आम्हाला रगत गोड कर पाव रगत संगत ह्या वेळा मुलग्याचे देवा सम्या देवा रिअली शक्ती रिअली हक्ती आगिली शक्ती सरवलिता ही मगला हरचरीचा हल्ल ಕೆಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಂದವರನ್ನು ಹಿಡಿಸಾಮಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ह्या वेळा पवित्र आत्म्याच्या वरती माखवणी जाऊच्याक संपूर्ण तरानं बऱ्या भलायकेन भरच्याक पवित्र आत्म्याचे सगत आमच्या ते वाटच्याक तेच त्यालाचे माखवणी आम्ही करूंक इथे जाऊया मगाच्या पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गाऊन हे माखवणी आम्ही करता असताना आम्ही कसे कुंभार घेता त्या प्रमाणे तो मुखार येऊन हे माखवणी आम्ही घेऊनची सम्या ह्या वेळा ह्या भुरग्यांक तुझ्या हातान दिता दोन्ही तुमचे हात वयर करा मगाच्या दोळे एक घडीभर बंद करात दोळे दांबात सम्या जेजू ह्या भुरग्यांक तुझ्या हातान दिता ह्या आत्म्याची माखवणी तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवचो वेळ पवित्र आत्म्याची मोर तांचेर ते मारली उरपेस्त जावचे कुरपेस्त जावचे व्हड्या सुटसुड्यान भरचो वेळ ह्या पवित्र तेलाच्या माखवण्यान ती भरता आसतना हर एकल्याच्या कपालाचेर काडसो तो पवित्र तेलाचो गुर्त ताच्या सगळ्या खुडीक जाय जाली नितळाय दिवन सगळी ताच्या खुडीचे गाय भितरले जावन भायले जावन सगळे गुण जावन दी व्हडा संतोषान बरोंक व्हडा मोगान बरोंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुका करे साक्षी जावन तुझे मिसां मुखारसून व्हरोंक बळवंत हातेरां जावंक तुजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार सर करपा ताका दी सम्या जेजू ह्या भुरग्यांचे तुझे आशीर्वाद घाल सम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक ह्या भुरग्यांचे देवय जम्या जेजू तांचेवर घाली ती पवित्र आत्म्याची मोर परत सुटसुडायत उरपेस्त जावन उरपेस्त ताका कर तुझ्या कुरपेन ताका बर चड आनी चड मापान तांच्या थंय ती देणी तेच पवित्र आत्म्याची फळां त्या तरान शांती समाधान भोगोंक माया मोगान जियोंक जायती जाणवाय जायते बदवान काय जायते करप पावाडत जायते अंडरस्टँडिंग जायते नॉलेज हे सगळे तांचे थंय रोंबई सम्या चड प्रवासपणाची देणी ताका दी सम्या आनी हेरांक कोण करचे देणे ताका दी सम्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तेच देवाच्या उतराचे वरती परकटणी करूंक ह्या उतराची समजणी तांचे थंय रोंबई सम्या चड आनी चड मापान एकामेकाच्या मोगान जियोंक ताका भाव कर सम्या पवित्र आत्म्याची सगत ह्या वेळा संपदारान तांचेर वच सम्या आणि तसं पवित्र आत्मा ह्या वेळा भुरग्यांक हिशोन येऊ दी देवून सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याची देवणी हांगा जावं दी तुझ्या पवित्र आत्म्याची आस्तीत तांच्या थंय जावं दी तांकां सोडणो सदांच तो तांच्या संगत रावता आसतना तांच्या कुडीन रावता आसतना तांच्या आत्म्यान रावता आसतना तांच्या खालसार रावता आसतना बरेपणान तांकां सांबाळ हालेलुया 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 हालेलुया
त्याला माकोणी आता करतास ना मग छनो आम्ही लाईनी रेवची माकोणे वत्या मोगांत वत्या पवित्रपणांत आम्ही ती माकोणी करची अग्निया नाळावागी आणि माघाच पवित्रात्म्याची ती मोर बलिष्ठ दरान तुमच्या ते रोमछाक बलिष्ठ दरान ती रोमोदी तुमच्या ते मारे इळिदो बन्नी अग्निया नाळावागे ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡು ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಅನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ दस पवित्रात्मा तुमच्या देहा देवस पवित्रात्म्याची सगळं तुमच्या दे ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಶೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सगळे सैतांचे सत्तेत वाईट सरंग सगळे वाईट सैत प्रभाव एकलन पडून पैसरंग तेच आमच्या देवाच्या पिढीची पाळा खाण नडोंक हे माखवणी आमकां आधार जातली ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಭಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Hallelujah, hallelujah,
आमचं समय आमच्यामध्ये असताना आमका अभिषेक केला त्यापासून अर्घ देऊया हालेलुया 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 अर्घात छेसो गळात छेसो स्तुतीचे जोरात आमका अभिषेक केल्यापासून आमका तुझ्या पवित्र हाताने आपण गुण केल्यापासून तुझी दैवी संगत आमच्या ते वळलेल्यापासून तुका आम्ही अर्घ देत असो तुझ्या बेसावाने आमका बोललेल्यापासून अर्घ देत असताना तुझ्या समाधानाने आमका वसवची समाधानाची बऱ्या बोलायकींची खबर कर सोम्या तुझी गुणकाची दैवी संगत आमच्या शिराने वळे तुझ्या पवित्र कशाला आमका तुझी दल कर तुझ्या नावाने आमका गुण कर सोम्या तुझ्या नावाने आमका सोड कालावय तुझ्या नावाने आमका सोडवान दी तुझ्या नावाने बेसावाने कर सोम्या हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जोरान ताळी बेटा जोरान ताळी बेटा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगळ भावनीनो मोपर बयान ह्या रदनान वाटेली जाल्यार दैवीक सगळं तुमी जोडून घेतल्या त्यापासून तुमकां अर्घ दिता आसतना आतां निमाणें सक्रमेताचें बेसांव आमी जोडूंक येता ह्या फुडें आमी एक निश्चय करूंक जाय रितीच्या स्पिरिटान जिवंक जाय कितें रिती जावन आमी जोडून घेतलां तें आनी जिवंक आसा त्या दिशेन सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागची भोव गरज आसा हे संदर्भार भक्तीन आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया सगळीं ताचे फुडें उबाय रावया आमी सोम्याक प्रतिरितीन अर्घां दिवया आनी उपरांत मी घालून आशिर्वाद असो आमी आशिर्वाद जोडून तयार घेया उबी रावया एक बडी वर आमचे हात निट्टू बऱ्यापण्या तुमकां व्हडलो ताळो देवान दिला आमी भायर आसतना खेळटाना आमकां संतोश जाताना राग येताना व्हडल्यान आमी उलयता व्हडल्यान बोमरता पूण सोम्या मुखार आमकां संतोश भोगला जाता देखून संतोशान सोम्याक व्हडल्या ताळ्यान आमी दिन वाचोया अर्घां तुका सोम्यान जेजो अर्घां तुका सोम्यान जेजो अर्घां तुका सोम्यान जेजो अर्घां तुका सोम्यान अर्घां तुका सोम्यान जेजो अर्घां तुका सोम्यान जेजो हालेलुया 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोरान ताळयो बेडिया जोरान. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्घां जेजो. अर्घां जेजो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तिमी गालिया सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक गव्य गीत येते व्हडा सक्रमेंट देवाचे सक्रमेता काल तुझ्या कस्टमर सगळ्यास तू आमकां सोडलाय तुझ्या मोगान आज आमकां भरलाय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तू आमकां मागलाय चड आनी चड मापान तुजो वर्तो मोग करूंक तुझ्या सेवा सक्रेन ते हेरांक आमी बरें करूंक आनी तुका खरें सक्सी जावन तू आमकां निर्मी सो जियेताय आनी राजवाड चलयताय सस्ताच्या सस्ता समेजेचे वर्ते अपुरबाईचे आशीर्वाद आता आमी घेवया तू आसाय जे
ह्या मिसेच्या बलिदानात तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. फेदरी रितीर तिसरो दीस निमाणो दीस हे मीस तुमचे खातीर विशेश करून पेटोवचें जावन आसा. भुरग्यां खातीर उत्तर प्रयाच्या भाव भयणी खातीर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर हे मिसेचें बलिदान पेटयतना तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. पुलगतींत्र्यांत में बसूत मिस पेटयता जुलियाना कुटिनो ल्हान फुलवाडो. घरच्या अल्माज्यांत में बसूत मिस पेटयता फ्रांसीस वायलेट मोंतेरो पवित्र काळजवाडो. अर्ग मिस पेटयता जॅनेट मोनिसनी कुटाम मडेंत्यार जॅनेट आनी जोयान किन्नेगोळी. तशेंच गानवी आपल्या 8व्या जल्मा दीस संदर्भी देवाक अर्गासन पेटयता सुरतकाल. हे सर्व ते बसूत मागया आमा समेस्तां बसूत मागया. जे कोणा मागताना बसयला उडा सोडून तांचे बसूत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. मग क्षमा भयणीनं देवा गारकांनी देवा उपकार बावडी आम प्रत्येक तरान देवान गेले सर बरेपण रेतेरच्या आकरेच्या दिसा आर्गां बलिदान जावन पवित्रताच्या नवी माय मगान मिसेचे बलिदान आरंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दई म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, देवान दिले सर बरेपण आमी वाखाणता आसतना देवान हो अवकाश आमकां कर दिला. देवान सांगात आमकां हाडला आनी ह्या रेतेरच्या 3 दिसांनी जायते वर्ते म्हण आपणावच्याक खरो संतोष आमी भोगच्याक जेजून दिल्लो तो संतोष आमच्या जिवनांत आमी भोगून हेरां थंय वांटून घेवच्याक ताचो व्हरतो अनुभव ताणें आमकां दिला. हो अनुभव दीस वेता वेतना सोडून दी आनी वाडोवन दी. आनी त्याच जेजू सांगता आमचें जिवन एकामेका खातीर आमी समर्पीत करून जियेत आसतना आज त्याच पवित्र आत्म्याच्या माखवणेन आमकां नितळ केल्यान निर्मळ केल्यान काळजां आमची वर्त्या धादोसकायची जाल्यान त्या देखून देवाक अर्घा दिवन जेजू चड आनी चड तुजो आमी मोग करता. तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत सांगता आमी गावया. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू. तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या बरे आमचे हात वयर करया मगाचे. ओतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो. जेजू तुजे संगी हांव चलतलो. जेजू हांव वाटेर चलचो ना. तुज्या पांया तळ रावतलो. जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो. जेजू तुजे संगी हांव रावतलो. जेजू हांव फाटीं सरचो ना. तुका वार्गा दिता. तुका हांव अर्गां दिता. तुका हांव अर्गां दिता. जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळ रावतलो. जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो. जेजू तुजे संगी हांव रावतलो. जेजू हांव फाटीं सरचो ना. तुज्या पांया तळ रावतलो. जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो. जेजू तुजे संगी हांव गायतलो. जेजू हांव फाटीं सरचो ना. सर पदता देव आमची काकत करूं आमची बातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या छेवेताक फावो. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा दैवीक तेणेच्या दातारा चड आनी चड मापान तुज्या वर्त्या आत्म्याचे
बरेंपण तूं आमकां दिलाय ह्या रेतेच्या दिसांनी आत्मीक तरान बलिश्ट आमकां केलाय भगवानपणाची जिणेची अंक जाय जाल्यार खऱ्या उजवाडच्या वाटेन आमकां चलय आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवाड चलयता सस्ताच्या सस्ता सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आतां नियमशास्त्र विणें देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हें नितीवंतपण भावार्थ मरिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरलेल्या सट्टांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सकळी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटली जावचे बाग होगडायलेले तसले. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सडवणे उदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारवणे मरिफात ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांच्या पातकांची फरीकपणाची वेदीकरण देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेलीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हण आनी क्रिस्तांत थंय विश्वास दवरलेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हण आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली? बाडायेक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लेगून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय? न्हय, बगार तो सतमानता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे, जुदेव न्हय आसतल्यांचोय तो देव न्हय? वय, तो हे जातींच्यांचोय देव, कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर हें देवाचे सर्वेस्परा सभे आसा काकोर्त ताचे तामून सियेता संपूर्ण सोडका. सर्वेस्परा सभे आसा काकोर्त ताचे तामून सियेता संपूर्ण सोडका. पाताळांत सोम्या हांव तुका बोप मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे खाण चीत दिवं दी. म्हज्या कलत्या विनवून तेच्या ताळ्या. सर्वेस्परा सभे आसा काकोर्त ताचे तामून सियेता संपूर्ण सोडका. तूं सोम्या जर खोटेपणा लक्षी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. सोम्या तुजे लागी आसा देखून पातकांचें बोगसणें आमकां आसा तुजी बयाबर. सर्वेस्पर आसा तामून सियेता आमकां सोडका. सर्वेस्पर सभे आसा ताचे तामून सियेता संपूर्ण सोडका. बरोवया. सर्वेस्परा कव्या सगळी करसिया ताच्या पवित्र नांवाक ओगळे कसाऱ्या. हालेलुया कव्या सोम्या करसिया
ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या पिता गण होवी सम्यक नावाड्या किन्नारे वाजो ताका वडिया ताचे संस्कृत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकण्या हल्लेलुया गाव्या सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसर्या हल्लेलुया गाव्या सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसर्या सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुया हांव घरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण मेणटा तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपाक येदोळ सुपेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या पर्यंत जाल्यात तुमी म्हजे थंय एक कोटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एक कोटान रावतलो जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे फुडें तुमी कांयच करूंक शकनात जेजूचे शुभ वर्तमान हे अखणी तुका क्रिस्ता जेजूच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो कसे मनीस इश्टागात आशेता एकामेका सांगाता रावंक तो पळयता तशेंच थंडवडी जानवरांकी एका तरेची इश्टागात ते आशेतात असे इश्टगत आसलेली जावन आसा एक गाय आनी एक दुकोर गाय आनी दुकोर कशें गाय सांगाता येतात म्हूण तुमी चिंतले जाल्यार इश्टगत कोणातय जाता कोणातय खूब जाता ही गाय आनी दुकोर बारीक इश्टगतेन पडली आनी तांकां एकामेका सांगाता उलयनातल्यार न्हीद पडना म्हणटात पळय तशें जालें हर एक दिसा सांजेच्या वेळा गाय येताली एका जाग्यार दुकोर येतालो गाय सांगाता उलयताली तांचे कश्ट दूख आनी पाटी वेताली आनी दुसऱ्या दिसा तांचे सगळे कार्य जाल्ले उपरांत परत सांगाता येवन उलयताली अशें तांची इश्टगत वाडली एकामेका सांगाता साळवळ जाली आनी बऱ्या तरान गाय आनी दुकोर एकामेका सांगाता उलोवन आसली एक दीस दुकराच्या मुखामळ इल्लें बावुल्लें पळयता गाय आनी गाय विचारता कितें जालें येरा दिसांनी बऱ्या तरान आसतलोय बऱ्या तरान उलयतलोय आज कितें जालें तुका ताका तो म्हणटा आज म्हाका भारी बेजाराय कित्याक ती बेजाराय कित्याक की म्हळ्यार हांव इतलो बरो जायतें बरें म्हण हेरांक करता जायतें बरें म्हण हेरांक दिता जाल्यार म्हाका कोणूच मोग करिना म्हजो मोग कोणी करिना म्हाका कोणी लागीं घेना म्हज्या माथ्याक कोणी पशेनात म्हाका खावंक दिनात तांच्या घरा लागीं गेल्यार म्हाका धांवडेतात तूं म्हळें तूं कोणाच्या घरा लागीं गेल्यार कितल्या मोगान तुका पळयतात तुजें माथें पशेतात थोडे तुज्या माथ्यार तिको काडटात आनी थोडी तुका पेंट दितात ताळ्ळें दितात खावंक दितात उरलें सिती थोडे फुडें दितात कितेंय तुवें वचोन तकले आलेल्या तर ती तुका दितात पूण म्हाका कोणूच दिना पूण हांव पळय कितलो बरो हांव म्हजें सगळें मांस तांकां खावंक दिता हर एक कितें खातात मांस मात्र कित्याक म्हजे कान खातात म्हजी सोंडी खातात म्हजी जीव धडे खातात मात्र न्ही ती आणखी टाबळे पोटांतली भितर ती रक्तिकन खातात कांयच सोडिनात फकत सोडचे ते दांत आनी ते नक्ष मात्र तें सोडून उरलें कांय सोडिनात सगळें हांव दिता इतलें दिल्यार लोक म्हाका पसंद करिना म्हाका धांवडेता घरा लागीं गेल्यार पातर उडयता
तूं बळे फकत एक दूद दिताय मात्र दूद दिवन कितें इल्लें दूद दिताय जाल्यार तुका लोक कितले बरे जाता मानता बळे गाय दुकराचे मुखामळ पळय लागले आनी म्हणा लागली म्हाका हे तुजी बिरमो दिसता तुका लोक धांवडेता तुका बऱ्या तरान पळयना वय जाल्यार तुका हांव सांगता जें कितें तूं दिताय पळय सगळें दिताय पळय तें मेल्ल्या उपरांत दिताय हांव जें दूद दिता पळय जिवंत आसतना दिता त्या देखून लोक म्हाका लागीं करता म्हजें माथें पोशेता म्हाका खावंक दिता म्हाका ताळणें दिता म्हाका तण दिता म्हजो मोग करता मेल्ल्या उपरांत दिवन कांयच फायदो ना म्हणा लागली ती म्हाका जेन्ना जायते फुडें आमच्या जिवनांत असेंत आमी मेल्ल्यांक जायते फुलां घालता मेल्ल्या सांगता जायते तांचे गुणागाना करता पूण जिवंत आसतना तांचे गुणागाना करूंक आमकां टायम ना न्ही गे हेका मरनाका हांव गेलो सिद्धा कट्टे वळख आसली त्या कुटुंबाची आनी त्या कुटुंबांत तो मनीस जायते कश्ट जातालो वळवळटालो थोड्यो ताची भुरगीं पळोवंक जायती येनातली कांयच ताका जेवंक आसलें गे खावंक आसलें कांयच कळीत ना जायते वळवळलो तो पूण मरना दीस पळयचे मोगाचे न्हू इतली एक फुलां घाल्यान की ताचे मुखामळच दिसना ते मोर्न थंय दवरलां मुखामळ खंय म्हणून दिसना पांय खंय म्हणून दिसना तितली फुलां घाल्यान बावडी ती थोडी हिनवांची आयली ताच्या मोगाची ताका पळोवंक म्हणून तांकां तकली खंय आसा म्हूण दिसना ती सोदूंक पडली ती फुलां कित्याक ह्या मेल्ल्या वेळार ती फुलां घालना कितें फायदो मोगाचे न्हू घाली जाय घालूं नजो म्हणून हांव सांगना पूण तेंच जिवंत आसतना आमी केलें जाल्यार चार बरे शब्द ताचे विशयी उलयले जाल्यार आमकां थोड्यांचे बरे गूण आयकचे जाल्यार श्रद्धांजलीन ताणें मरो जाय नाटल्यार आमकां आयकोंक मेळना त्या दिसकोलेक सांगचें कितें थोड्यांची श्रद्धांजली मुक्तलीच म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमकां बरेपण आपणाक कळीत ना थोडे फावटी आमी जायते पुंजोन धरता आपल्या आवय बाबाची आस्त पुंजोन धरता दिया ताका बऱ्या तरान कळसुनी बऱ्या तरान करसुनी तांकां कितें जाय तें दिया तुमच्या जिवनांत ती सैत मोगाचें न्हू चड पुंजोन दवरनाकात काल हांवें वाचलें जावन आसा सरकार देवी पुंजया ह्या संवसारान न्ही कलम म्हणटा कीड खाता वाळय खाता जायते जाणांक समजना कितलें सांगल्यार कित्याक म्हळ्यार ती संवय पडल्या आमकां पुंजोन 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 दवर थोडे फुडें हांवें पळयलां एकली मनीस आसा तिच्या कडेन आसा इतलें आस्त मोगाचें न्हू तिणें जेवचें शेळें शीत 2 दिसां पयलें हांवें म्हळें माय कित्याक असलें गत्ती घट तुजें म्हाका शेळें शीत बरें जाता फादर बरें जाता न्ही आशा सुटना तुका तें काडूंक कोणाक दी दान धर्म कर दी थोड्यांक जायते जाणां तुजें नांव सांगतालीं मात न्ही तुज्या नांवांत तुज्या खातीर मागतालीं त्या श्रद्धांजली आयकोंक न्ही राखचें हर एका दिसा म्हणल्यार बरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी बरें करूं जाय एक दीस हांव पेरनाल भिरकेचे वेता चड जावन म्हजें आजी हाडलें आनी हांव तें दियाकोन आसलो एक दीस एका घरा गेलो घरा वचून पट्टा जावन येवन सोनवारा गेलो तांचे पेस्त बुधवार आसलें खंय वेता आसा म्हणा लागली फादर खोल एक दाराबास्त दाराचें पेस्त फादर घट्ट पेस्त फादर कशें घट्ट म्हळ्यार कशें न्हय कितें म्हणचें फादर म्हज्या चेडवाचे फ्रेंड्स म्हज्या चेड्याचे फ्रेंड्स सगळीं फ्रेंड्स आनी फ्रेंड्स फादर 80 बॉटल्स बियर काबार जाली फादर 80 बाटले बियर थंय वय गे 80 बाटले बियर काबार जाली गे हांवें म्हळें येवच्या पेस्ताक वयर एक 1000 लिटराची टँक घाल तातूंत 1000 लिटर डायरेक्ट लॉरयेंत आनी बियर बरो आनी सकयल एक टॅप दवर ओपन करचें पियोवचें भितर येवचें भायर वचचें ओपन करचें पियोवचें तें कर थंय हे हांगा धांवलात बाडार गाय उलय नाका म्हळ्यार हांवें म्हाका जेन्ना जायते जाण आमकां कळीत ना आमच्या जिवनांत आमकां दोनूय जाय पवित्र आत्माय जाय इश्टान आनी एक स्पिरिटूय जाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत बरेपणान आमी जियेत आसतना असलें सगळें नालिसायचें जिवन जिवंक जायना हे म्हणना सगळें आमचें वाचपी न्ही गे इल्लें घेतल्यार कितें जाता इल्लें म्हणून तो मागीर चड जावचें वीक इल्लें जावं दी चड जावं दी तें वीकच ताच्या बदलाक त्या पयशांनी बऱ्या तरेन हेरांक दान धर्म केलें जाल्यार इल्लें दुसऱ्यांचें उदार घेता खातीर हांवें दिलें जाल्यार कितलो संतोश आसता आसलें मुखार म्हळ्यार कितलो परजळ आसता आसलो आतां तो मुखार म्हळ्यार परजळ पळोवंक मेळना थोड्यांची मुखार म्हळ्यार पुरो तामशी जाल्यात हांवें म्हळ्यार डायरेक्ट विचारचें लिव्हराचें कांय प्रॉब्लेम आसा गी पियेता की म्हण विचारचें ना लिव्हराचें कांय प्रॉब्लेम आसा गी वय फादर इल्लें लिव्हर सुद्दां खंय पॅटी लिव्हर जालां खंय हांगा घोटून पॅटी लिव्हर जालां तें सोडा इल्लें नित्राण जावन दी लिव्हर बरें तें जिवनाक बरें जायते जाण आमकां कळीत ना म्हाका न्हू आमी नाका जाल्ल्याक विबाड करता आमचो विबाड नाका जाल्ल्याक तें बरेपणा विबाड करचें उदारपणाचे गूण
आमी समजून घेतले तर मागीर ताका अंत्य ना मोगाच्यान मागीर अंत्य ना थोड्यांक हांवें पळयलां इतलें उदारपण ताचे कडेन कांय वटलें ना जाल्यार जायते जाण गोंया हांव चड जावन येता म्हाका पडटात जायते गोंयकार येतात हांचे पळय एक एकल्याचें उदारपण पळय जाय आमी म्हणटा ते बारीक गाडी हांगार वता ती माट मंत्रांची न्ही आमी माट मंत्रांची तांचे थंय माट मंत्रां ना कित्याक म्हळ्यार एक पटी ती पट्टा येवन रेतेर केली जाल्यार नेक्स्ट तांचे थंय ते माट मंत्र आसनात ताच्या बदलाक तांणी कितल्या जाणांनी तांचे 12 लायसन्स सबमीट केले आसा कितल्या जाणांनी चोरो सोडलो आसा कितल्या जाणां आपलें जिवीत बरें कर तें बरेंपण हेरांच्या उदारगते खातीर दिल्लें जावन आसा मोगाचें असलें संपूर्णपण आमी आपणावंक जाय येजू आमचे संगत आसा पवित्र आत्म्याची संगत आमचे संगत आसा आमी उदारपणान जायते अभिवृद्धी कार्य आमी करता आसतना ते सवयर पडटा बरेंपण सवयर पडटा ताकाच ती गाय म्हणा लागली तुवें दिवचें आसा मेल्ल्या उपरांत कोणाक दी जायते जाण मेले आतां तांचे आस्त कोणा दिवचें म्हणटा तांकां कळीत नाल्यार कोण 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 येवन तांचे ती कितें आनी किन्न तांचे संबंधी ते लक्षले पयसले आनी पुरो येवन थोडे फावटी झगडे कित्याक म्हज्या मांयक सांगचें आसा मांय जें कितें आसा बरें कर करसी गे करसी ना रे इल्लें आसोन दी कोणाक कितले ते मोन्स जाय म्हण तो कळीत ना माय तशें कांय नातल्यार जेवंकूच नातल्यार आमी आमच्या प्रार्थने कडेन दिसान थोडो तांदूळ दिता करसी कितलें तुका करसूंक आसा बऱ्यान राव संतोशान राव अशें पुरो अर्थ करून राव नाका म्हणच्या म्हज्या मांयक थोडे फावटी राग येता ती म्हाका केदाळ सांगता म्हजे कडेन आसले पयशे पुरांक वचून सांगताय तूं म्हण हांव सांगता वय तुजे कडेन आसले पयशे पूण केंच्या बँकान कितले आत म्हण कोणाक हांवें सांगोना म्हळें म्हाका जेन्ना जायते फावटी आमचे पयशे आसल्यार आमचे ग्रेस्त कांय न्ही आमच्या काळजांत उदारपण आसल्यार आमचें बरें मोल आसल्यार नितळ निर्मळ काळीज आसल्यार तें जावन आसा उदारपण तशें जाल्यार उदारपणाच्या काळजांत जायतें बरेंपण आमी करूंक शकया आमच्या समोरा आमच्या पिरगजेंत आमच्या ह्या सर लोकांक जाय जाल्यार थोडे म्हणून इल्ले म्हणून आमचे जावन आदार दिवंक जालो जाल्यार अभिवृद्धी कामांत आमचो हात मेळलो जाल्यार जायते बरेंपण जातलें असलें उदारपणाचे गूण सदांच आमकां देव दिता आसतना जेजूच्या त्या एकपणांत आमी एक जावया त्या खातीर म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्या तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात बियर बटले ह्या सोऱ्याचे बटले लेख करूंक न्ही ताच्या बदलाक हांवें केल्लीं दानां हांवें केल्लीं कामां हांवें केल्लीं बरीं मनां आनी कितलीं बरीं मनां हांवें रचल्यांत तें आमी उपकारांत तें आमी मेजूंक जायत ना कित्याक उदारपणान आमी करता आसतना आमी मेजिना त्या देखून आमची पेस्तां आनी मुखार येता आसतना जायते दान धर्म आमकां करूंक देव पाव करूं दी आमचे उदारपणाचे हात उक्ते करूं दी आनी त्या तरी जायते कृपा आमकां देव दिता आनी खंय जावन तो दिता तें आमकां कळीत ना नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हूण आमी आयकलां आनी तें आयकोवचें मात न्ही आमच्या जिवानांत तें आमी बगलां आनी आमी सर्व तें बगूंक आयती जावया आमेन. भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार कर हे बापा.
म्हज्या मोगाच्या बाबीणेन म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदार्थ बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नित्य पयसुबीच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या श्रेष्ठ बलिदानान आमकां सुखय काणीक जावन निर्मेत हांव आमचे समर्पण तो ओपोवन घे आनी आम्हा सर्वांक वर्त्या उदारपणाच्या गुणान तो नेठय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा तेन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपर आनी सशनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका तेन वाचूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या नांव जबाबदारी तुवें सगळ्या रस्ता आसतना मनशागुळ्याच्या बरेपणाने उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. वैभवान उत्सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गे तुका जय जय उत्सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसो समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सशणें खरोचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. हो बावट तसं घेऊन जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणस आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा हांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवाची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी भगवंत फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमाकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आबा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. म्हणजे थंय एक जावन रावल्यार यथेश्ट तरेचे फळ दिवंक तुमी शकतल्यात. तस जाल्यार बरें फळ दिवच्याक जेजून शिकयलेले ते प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागेन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणें बरो शानत रखतले आमकां तुज्या उदार काकुळी चर पातकांतले सुटय आनी चर आकांतांतले वाठय. कित्याक रसवटकी पद आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समजेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच सदांचो तो अनुभव करूंक ताणें आमकां आपयला. आमचे सांगात तो आसतना यथेश्ट मापान फळ आमी दिवंक शकतले. यथेश्ट जिवीत आमी जियेत आसतना ताचे खरे साक्षी आनी शिस्त जावंक आमी पावतले. हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा आत्मीक तरान तूं आमकां पस्ताय तुजें समास आनी रगत तुवें खाण आनी पिवण जावन आमकां दिलाय. तेन्स आमच्या जिवनांत जायत्या बऱ्या मापान आमी घेवन तुजो वर्त करो मोग करूंक आनी चड मापान तुजें बरेंपण आमच्या जिवनांत आमी जिवंक आमकां पाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. 3 दिसांची रितीर आजी समता. रितीर समता म्हणटा आसतना रितीर काबार जाली म्हण न्ही, रितीर सुरू जाता. आतां रितीर जिवोवची. पेट्रोल पंपाक गाडी वेता कित्याक? पेट्रोल भरूंक. पेट्रोल भरून कितें करता गाडी? केन्ना शेडान दवरता ते ना. ताज्या उपरांत गाडी धांवता मार्गार न्ही. मार्गार धांवचे जाल्यार पेट्रोलाची गरज आसा. आमकांय बरें काम करचें जाल्यार आमच्या पोटाक गरज आसा न्ही गे. तशेंच आत्मीक संगतींनी आमी बलिश्ट जायचे जाल्यार तवळ तवळ आत्मीक खाणाची गरज आसा. आनी आत्मीक खाण देवाच्या उतरां मुखांतर एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमकां मेळटा. आनी विशेश करून रितीरच्या संदर्भार मेळटा. रितीर म्हळ्यार कितें? कितें रितीर म्हळ्यार? रिट्रीट म्हळ्यार आमी फाटल्या जिविता फाटीवेचें. कळ्ळें गे? आमी फाटल्या जिविताची वरोवणी करची, परिक्षा करची. खंयसर चुकोन पडल्या, खंयसर चुकोन पडलां, हांवें खंयसर सारकें जावंक आसा, खंयच्या वाटेन हांव चलतां. सर्गाच्या वाटेन हेमकोंडाच्या वाटेन, हेमकोंडाच्या वाटेन चलता जाल्यार फाटीं येवंक आसा, सर्गेची वाट धरूंक आसा. आनी सगळें आमकां उपकारता रितीर हे बारबी. देखून ही रितीर आज सोमतना रितीर जिवोवचे प्रयत्न करीत जायते रितीची सकत आमी आपणायल्या. जायतीं देवाच्या उतराचें प्रेरण आमी जोडलां, तें जिवोवंक प्रयत्न करया. बोवापुरब्याची रितीर दिल्ल्या मनादी बापू रिचर्ड क्वार्टर्स कापुजीन मेळाची आज तुमी जाणात न्ही. लंबू पदऱ्याप व्हडलें उलयता, बरें एक्शन करता, सगळो कूड जीव पुरा तो रितीरेंत दिता. त्या पासून पदऱ्यापाची रितीर कशी जाली? बरी जाली गे. कशी जाली? कशी जाली? तर एक तळे बटी हांगी पदऱ्यापाक. व्हेरी गूड. रितीर बरी जाली. रितीर बरी जाल्या म्हळ्यार पावना. कितें करीचें? रितीर जियेचें. कळ्ळें गे? जेवण कशें जालां? बरें जालां म्हळ्यार पावना, जेवीचें न्ही गे. बरें जालें म्हळ्यार व्हरताय. तशेंच रितीर बरी जाली खंडीत ती जिवोवचे प्रयत्न करा. पदऱ्यापा तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. पदऱ्यापाची वळख म्हाका मस्त 10-12 वर्सां पयलीं जावन आसा. उडपीत आसतना ते पेरंपळी आसले प्रिंसिपल जावन. तो वळतावन आमचो संबंद बारी मोगाचे आमी बरी इश्ट. जायते कडेन आमी भोवंक पुरा गेल्या सांगाता. बारी अपुरबायाचे सांगाती आनी बरे पदऱ्याप म्हज्या मोगाचे आप्त इश्ट. पडटा आसतना सुमार पुटी हांव थंयसर गेलां. थंयसर म्हाका मेळ्ळ्यात आनी थंयसर उरतो साकर म्हाका तांणी दिला. अशें आसतना आतां ते विजय आसात रितीर मंदिरांत, रितीर दिवन आसात. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तुमच्या बऱ्या मनात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्व मिसाळांक बरें मागता. आसा थंयसर मनेस्त आमचे भाव सायमन पायस बाजाल. सायमन पायस बाजाल म्हळ्यार मंगळू देशीचेंत वळखनातलो कोणूच ना. फादर कोण तो कापुजीन जेजुईत पदऱ्याप वॉल्टर अल्बुकर्क. फादर वॉल्टर अल्बुकर्क तांचो गुरू. तांच्या हातांत येळिल्ले भोव प्रमाद आनी प्रवीण म्युजिशियन तो जावन आसा. जायते कडेन रितीर दिता. बंदल मंगळाराचें, मुडीपू शुक्राराचें, तशेंच आनी जायते कडेन तो रितीर दिवंक आनी नव्यान मिसां करूंक येता. म्हज्या सांगाता सुमार 10-12 वर्सां तावन रितीर दिवच्याक तो म्हज्या सांगाता आसा. पयस पयन करून आमी गेल्या. आनी सैमान खुशाली आनी दादोशी आनी म्युजीक ताचें जिवीत, ताच्या रक्ताचे कणांत संगीत आसा. देखून मनीस सैमान पायस बाजाल पोवापुरब्याचें संगीत दिवन आमकां मागोवंक कुमो केल्ल्याक तुका देव बरी करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेर मागता. तो म्युजीक इस्कल चलयता. म्युजीक इस्कल चलयता. 2 इस्कलां म्युजिकाचीं चलयता. जायतीं भुरगीं ताच्या म्युजीक स्कुलान शिकतात. जर तर तुमकां कोणाक शिकोवंक मन आसा जाल्यार शिकोवंक ऑनलायनी मुखांतरय शिकयता. ऑनलायन क्लास आसात ताच्यो.
म्युझिकाचे ऑनलायन क्लास गिटर तशेंच वायलीन तशेंच कीबोर्ड तशेंच ड्रम्स कितेंय शिकोवंक आसा सर्व तो शिकोवंक तयार आसा तुमकां मन आसा तर तुमी आमकां संपर्क करियेत ऑफिसान कळयेत नाजाल्यार खुद्द मनेस्त सैमन बाजेलाक मेळयेत तुमकां खंडीत बरेंपण तांचें जावन जातलें त्या पासत तुका हांव देव बरें कर म्हणटा तशेंच देव बरें कर म्हणटा दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक तशेंच हांगासर आसा अविनाश गंगोळ्ळी तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा 3 दिसांचे रेतीर सगळ्या लोकांनी सगळ्या संवसारभर पळयचे म्हणून ताणें वरती मिनत काण सकाळीं तो दनपार पर्यंत रेतीर शुटींग करून सांजेर 6 वरार प्रसार करतात इस्रायलांत कॅनडांत अमेरिकांत गल्फांत आनी सर्व जावं पुरो न्यूझिलंडांत ऑस्ट्रेलियान पर्यंत जायतो लोक रेतीर पळयता आनी बॉम्बेयांत ही लोक पळयता आमकां कॉल करता रेतीर बरी जाल्या म्हणटा आनी जायते संतोशान देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळें न्ही म्हणली तृप्ती तांकां हो सगळो वावर करता दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो सर्व वावर आमी आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता तांकां ताळयो मुखाच्या भाव भयणीनो व्हड संख्यान तुमी हांगासर ह्या रेतीर आयल्यात तुमकां हांव अभिनंदन पळयतां कित्याक म्हळ्यार एक उर्बा तुमचें तें आसा जायतो लोक आसा क्रिस्तांवचो कतोलीक जायतो लोक आसा पूण तुमी आयल्यात थोडे मात्र तुमकां एक देवाचें उतर आयकच जाय प्रेरणान बरोवच जाय आनी प्रते रितीन कांय तरी भविश्य सभे खातीर कांय तरी सोम्या खातीर देवाच्या उतरा खातीर कांय तरी करीत जाय आमचें जिवीत सोम्या थंय एक उर्बेस्त करीत जाय म्हणली वरती आशा तुमकां आसा त्या पासून तुमकां हांव आभार मानता आनी हांव असो फळ तुमकां खंडीत मेळटलो उडास दवरा सोम्या खातीर तुमी दिल्लो वेळ आसा पळय तो निर्फळ जायना भुमीक पडलेलो पावस कसो निर्फळ जायना तशें तुमी सोम्याक दिल्लो वेळ कितेंच निर्फळ जायना तुमी मागलेलें मागणें खंडीत देव आयकता तुमच्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो तुमच्या कोणा खातीर तुमी मागतात हर एकल्या मेळटा एक आवय आयली हांगासर ताची दोगां दुवो काजर जावंकूच तोपना तुल्यो जायती प्रायज जाल्ली दुवांक एकल्याक 36 आनी एकल्याक 34 वर्सां प्रायज जाल्ली काजर जावंकूच बरी शिकल्यांत टॉप शिकल्यांत बऱ्या कामार आसात काजर पूण ती एक आवय 3 वर्सां जावन निरंतर मागताली आनी सुमार तिका म्हणटाले तूं मागचें बेश्टें तुजें दुवो काजर जायनात म्हूण पूण ती कळनासतना मागताली आनी ती म्हणटाली एक दीस ना तर एक दीस म्हजी दुवो काजर जातल्यो काजर जावंक उपतल्यो आनी खंडीत फाटल्या जानेवारींत आनी एप्रिलांत दोगां दुवांचें काजर जालें दोगां दुवांचें प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार आमी निरंतर मागता तेन्ना देव आमचें मागणें आयकता तांचें मन परिवर्तन करता आनी आमकां मागलेलें फावो जाता तुमी आज तुमच्या भुरग्यां खातीर मागूंक आयल्यान कोण ना थोडीं आजूच आयल्यान भुरग्यां खातीर मागोंक म्हणून आयल्यान खंडीत तुमकां तुमी मागलेलें मागणें निफळ जायना तुमी सोम्या खातीर दिल्लो वेळ खंडीत तुमकां फाटीं मेळटलो म्हणलो बरो आमकां आसा देखून तुमकां समेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा बापसानी की देव बरें करूं म्हणटा मनीस जॉन फेर्नांडीस सिस्टर फ्लोरीन आनी सगळ्यांक जॉयसनाक आनी सगळ्या आलता भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा मुखाच्या भाव भयणीनो फाल्यां सांजेर 4 वरार हांगासर गोळी बाप येता गोळी बापाचें मीस आसा गोळी बापाचें मीस आसा 30 जाणां भुरग्यांक क्रिस्मसाचो संस्कार आसा आनी पुंतळाच्या सर्व प्रतिरितीन सर्व हांगासर आसल्या भक्तिकां खातीर विशेश करून गोळी बाप मागता देखून फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या मिसाक व्हडा संख्यान येवंक तुमकां उलो दिता गोळी बापाचें एक आशिर्वाद ह्या पुंतळार घेवंक तुमकां हांव मोगाचो येवकार मागता व्हडा संख्यान येया गोळी बापाचो आशिर्वाद ह्या पुंतळार तुमी जोडून घेया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता फाल्यां संजेर 4 वरार येवच्या मंगळारा येवच्या आयतारा हांगासर रक्तदान शिबीर आसा रक्तदान शिबीर दाना पैकी श्रेश्ठ दान रक्तदान अन्नदान म्हणटाले पयलें आतां अन्नदाना कोणाक नाका म्हळ्यार आतां शीत जेवल्यार डायबेटीक जाता न्ही पोट वडता म्हणजे बरी व्हडलें पोट जाता देखून शीत कोणाक नाका चपाती नातल्यार खाली उदक पिवन जेवचे आसात न्ही गे आं देखून आतां श्रेश्ठ दाना पैकी श्रेश्ठ दान रक्तदान रक्तदान रगत दिया जीव रया कळ्ळें गे गिव ब्लड सेव लायफ कळ्ळें गे देखून एक आसा केला हांगासर ह्या पुंतळार कित्याक म्हळ्यार पुंतळार हांगासर अन्नदाना मेळटा हांगासर आत्मीक दान मेळटा हांगासर रक्तदानी मेळटा देखून जायत्या जाणां रक्ताची गरज आसता तुमी जाणांत डेंग्यू ताप आयल्यार प्लेटलेट्स डावन जाल्ल्या वेळार वा इतर ताप आयल्ल्या वेळार ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार रक्ताची गरज आमकां पडटा इवन कोरोना पिडेच्या वेळारय जायत्या जाणांक रक्ताची गरज पडली आनी हें रगत एकल्यान आनी एकल्या दिल्यार मात्र जाता देखून भलायकी आसलेल्यांनी रगत दिल्ल्यान भलायकी फाट जायना उडास दवरा
आं रगत दिल्ल्यान भलायकी पाड जायना हांव डायबेटीक येवच्या फुडें टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे तशेंच फादर मुल्लास आस्पत्रेक KMC आस्पत्रेक हांवें कितले फावटी रगत दिलां म्हाका उडासना 6 म्हयन्या पिटी हांवें रगत दिलां 6 म्हयन्या पिटी निरंतर रगत दिल्ल्यान भलायकी पाड जायना तोसकत जायनाय तकली घेवन पडना रावुल्ल्या बांयतलें उदक रावुल्ल्या पणकुल्यांतलें उदक तें रावुल्ल्या तास तें काल जाता मेळ्या जाता ताका शेळो म्हणटा तें गाण पडटा पूण तें वळोन वचत जाल्यार हां वळच्या तळ्यांतलें उदक नितळ आसता कित्याक म्हळ्यार तें फ्रेश जाता देखून आमच्या कुडींतलें रगती आमी इल्लेशें दान दिलें जाल्यार परतून नवें तें रगत थंयसर स्थापन जाता आनी रगतांत आमी भलायकी बरी जाता देखून रगत दिया आमी थोडे पोटी स्वार्थी जाता आमकां जाय जाताना रगताची गरज पडटाना 100 गडां फोन करता फादर 2 बटली रगत जाय आसलें 2 बटली 3 बटली रगत जाय आसलें खालें तें लगी अंगडी मेळचें फादर फोन करचें म्हाका फादर 4 बटली रगत जाय आसलें खंय थावन दिवचें कातर दिवचें गे गायचें जायना वा पाड्याचें रेड्याचें दुकराचें रगत खातात बरें करून सुकोवन खंय थावन दिवचें देखून फादराबाची काणी आयकले दुकरान मेल्या उपरांत दिवचें गे आं गायीन जीव आसतना दिवचें आमी मेल्या उपरांत रगत दिल्यार काय खंय तो तें कोणाक जाय घट जाल्लें रगत गण पडलें जीव आसतना दिवचें आमी देखून जीव आसतना कोणाक कांय दिलें जाल्यार संतोश दोळे किडन्यो दितात दोळे दितात जीव आसतनात किडनी दिल्ल्यास मस्त जण मेल्या उपरांत न्ही जीव आसतना कितले जाण किडल्यो दिल्यात आनी बरें तोय जियेला वय जियेता संतोशान जियेता आनी जियेल्लो मनीस किडनी दिल्ल्या पळयतना केदाड आजोडता तुवें दिल्ली किडनी हांव आज जीव आसा म्हणटा तशेंच तुमी दिल्लें रगत ताजो जीव आसता जाल्यार तोय तुका खंडीत देव बरें करूं म्हणटलो देवा आशिर्वाद माग देखून तुमी परवां आयतारा सकाळीं 9 तावन 1 वरां पर्यंत हांगासर रक्तदान शिबीर आसा शिबिरान वांटिल्लें जावन बरें भलायकी आसल्यान रगत दिवंक तुमकां उलो दिता मंगळारा 19 तारखेर 19 तारखे 19th हांगासर सकाळीं 9 वरार बावटो उबारन नोवेनाची सुरवात आमी करता हर एका दिसा सकाळीं 9:30 वरार मीस उपरांत नोवेन ताजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी ह्या वेळार भक्तिकां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेश करून आमी मागता 9 दिसांच्या नोवेनांत सुकोन आसतना वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता एक इरो देव घेवन तुमी हांगासर ह्या नोवेनाक येया आनी खंडीत तुमी मागलेलें फावो जाता म्हणलो बरोवसो हांव तुमकां दितां 24 26 तारीख आयतार कोंप्रिसो आयतार त्या दिसा मीस सकाळीं 8 वरार मीस उपरांत सक्रामेंताचें आराधन नोवेन आसा व्हडल्या भक्तिगांनी व्हडा संख्यान ह्या आयताराच्या कोंप्रीच्या आमी सांत वांटेली जावंक उलो दिता 27 तारीख 27 तारीख 27th बुधवार येता सांजेर 6 वरार बेस्पाचें मीस आसा बेस्पाचें मीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमचे वाराड्याचे विगार वार देखून व्हडा संख्यान हे मिसाचें बलिदान वांटेलें जावन मिसा उपरांत नोवेन आसा नोवेन उपरांत सक्रामेंताचें बेस हांव आसा तें जोडून घेवंक तुमकां उलो दिता 28 तारीख ब्रेस्तार सकाळीं 8 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस देखून व्हडा संख्यान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमी मिसांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवण दिता हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या देशीचे विगार जनरल अदीक मॅक्सिम नोरोन्ना बाप देखून तुमी व्हडा संख्यान ह्या मिसांत वांटेली जावन आमी ह्या पुंतळा जोडलेल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिवच्या वांटेली जावंक तुमकां आपोवण दिता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या फेस्ता संदर्भात तुमकां मिसां दिवंक आसात जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवची तशेंच मुड्दोम तुमकां रावोवंक आमी उलो दिता एकपणी मुड्दोम तुमी रावचें पुंतळा जायतें बरेंपण तुमकां फावो जाला मुड्दोमूय तुमी ऑफिसांत दिया मुड्दोमाचे तास रुपये 300 तशेंच फेस्ता दिसा मिसां दिवंक तुमकां उलो दिता आनी मिसा बाबतींत मिसाचे तास तुमकां फेस्ता दिसा 500 रुपये ते तुमी ऑफिसांत मिसां दिवची वेळार दिवची तशेंच फेस्ता बाबतींत फुलाची पाकळी तुमचे जावन आशेता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं मात्र आमकां ह्या पुंतळ्याचें फेस्त आचरण करूंक आमकां साध्य जाता देखून फुलाची पाकळी दिवन फेस्ताक आदार दिवंक तुमकां उलो दिता पिर्जेंत तुमी रावयेत सादी पिर्जेंत 1000 रुपये फेस्त पिर्जेंत 5000 रुपये आनी प्रधान पिर्जेंत रुपये 25000 दिवन ह्या फेस्ता बाबतींत कुमो करूंक ह्या पुंतळा तुमकां आपोवण दिता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत तावन निरंतर आमी तुमच्या खातीर मागोन आसा प्रतिरितीन ऑनलायनी मुखांतर आमी तुमच्या खातीर मागोन आसा आनी तुमी आमच्या खातीर मागतात त्या पासून तुमकां आमी उपकार बावडटा ऑनलायन रितीन करतल्या सर्व भाव भयणीक आमी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पडयता देवाचे उतराचेर तुमकां आसचे अभिरूस आनी क्रिस्ती भावाताचेर तुमकां आसतो अभिमान खंडीत ह्या मुखार तुमी दाखयतात
देव तुमकां कधीच सोडून घालचो ना, आशिर्वादांनी भरतलो. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून आमी विनंती करता. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं. निमाणो आशिर्वाद जाल्लेंच आमी हांगासर उंडो आशिर्वादीन करतले. तो उंडो घेवन तुमी तुमच्या घरा वयचें. कोणाक म्हाका मेळोवंक आसात तर तुमी म्हाका मेळयेत, हांव ऑफिसान मेळटलो. मग छबा वेळेन 3 दिसांच्या रेतीरीक येवचे भाग्य म्हाका हांगा फावो जालें. पाक्षिकरेक येजय म्हणून चिंतून आसलो. अचानक म्हळ्यार बरी पाद्राबान फोन केलें आनी हांवें म्हळें कसलेंय प्रोग्राम आसल्या म्हण हांव येतालोच. हें कित्याक की म्हळ्यार आमचो सांगात तांणी सांगल्या प्रमाणे सदां 10-11 वर्सांचो आनी ते एक सांगाता मेळटा आसतना हांवें आनी तांणी पटलून धरचें आसा. आनी हे पटलून धरता आसतना म्हाका बगयल्लो तो दादोस्काय फुलनेस ऑफ लायफ म्हणटा आमी तसलें बरेंपण आमी जायतें वांटून घेतिल्लें जावन आसा. आनी व्हरतो संदर्भ तांचे सांगाता हांगा रावोंक तांचे सांगाता हे रेतीर दिवंक म्हाका मेळिल्ल्याक प्रत्येक तरान बाप मेल्विन नरोनाक हांव आभारी जावन आसा. आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादरजी. तशेंच फादर स्टॅनी म्हाका वळखीचे तांकां हांगा पळयता खुशी जाली म्हाका. फादर स्टॅनी तुमी जायते वर्ता तरान मोगांत म्हजे कडेन उलोवन जायते वर्ता स्वागत दिल्याक तुमकांय हांव आभारी जावन आसा. काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सैमान हांगा आसा ताचें म्युजीक बाजाल हांव पळयता पूण हांगा ताचें म्युजीक डायरेक्ट म्हाका मेळिल्लें बरें जालां. तुकाय आनी तुजें बरो सांगात दिल्याक देव बरें करूं म्हणटा आसतना अविनाश हरयेपुटी पळयतालो पूण ताचे कडेन लक्षिल्ल्यान एक सम्मान जोडूंक थोडो भाग मेळ्ळें. तो कित्याक धांवनंत आसता कित्याक म्हळ्यार ताचे कार्यक्रम जायते आसतात. जाल्यार हांगा वर्त्या तरान जायत्या बऱ्या तरान ताणें ते रेतेरीचे शुटींग करून बरें एडिटींग करून ताणें घाल्लें. थोड्या जाणांनी म्हणलें आसा भारी बरें एडिटींग जालां फादर म्हूण. आनी तुकाय सैमानाकी हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टरांक आनी तुमकां सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचें सगळीं कार्यां बऱ्यान जावं दी. तुमचे खातीर हांव मागतालो खंडीत जावन हर एका शुक्राच्या रेतीरीन पक्षिगरेच्या सो देव परचे खातीर मागतालो. मात न्ही तुमचो उडास आमच्या मागण्यांत आसतलो. मोगाचें नांव कापुजिनाचो बायबल डायरी 2022 थोडे कॉपी हाडून आयला हांव पाद्रापाडी जाल्यार तो म्हणून आसूं आमकां आनी स्टॉलान घालतलें हांव. तुमकां जाय जाल्यार ते विक्रपाक आसात तुमी घेवन वयचे. थोडे कॉपी मात्र आसात. कापुजीन डायरी 2022 तुमकां ताचो उपयोग करूंक हांव उलो दिता. तर तुमकां सर्वांक बरें मागून आमी देवाच्या आशिर्वादाक तुमकां तें स्टॉल आसा स्टॉलाक भेट करा. स्टॉलान बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्लें तेल रेल्वे इत्यादी आसात. तुमच्या आत्मेक झुजाविरो झुजोवंक आनी जंय जोडूंक ते वस्तू उपकारतात ते वापरून तुमकां उलो दिता. बायबल डायरी थंयसर मेळटा ती तुमी स्विकार करची. दिसपट्टी वाचपाक तें आसात. संतांची जिवीत थंयसर आसा तुमकां मेळटा. बोबरब्याची डायरी तुमी स्विकार करची. सगळे आमी बरे व्या सरस्परचो आशिर्वाद आमी घेवया. सरस्पर तुमच्या संगात आसून तुमकां राखो तुमकां मागो तुमच्या मुखल्यान तुमच्या फाटल्यान तुमच्या बगल्यान तुमच्या वयरणी सदांच तुमकां आदार दिवंक ताचे परचळीत मुखामळ तुमच्या वयर तो घालून दी. आमेन. सर्पोत वेदाधे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. परत्या संतोषान बरी अपुरबायची जिणी जियोंक वचन्यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वस्पर आमच्या मंगळा बापा सर्पतेदारा रचणारा आमकां दिले उंडे व्हरत्या मोगान आमच्या आत्मीक काणक संदेव दिले. त्याच प्रमाणे तातूंच काय आमच्या शारिरीक तरान आमी उर्चीत जावंक एकामेकाच्या मोगान जियोंक आनी हांगाचे चड तेवसपण आनी त्याच सांताचे पुणशेतांत आमकां जायती अजापां आमच्या जिवनांत जाय जाली सवकासाय आमच्या कुटुंबांत जाय जाली ती घटाय आनी एकवटपण दिवच्याक ते पावो जावं दी. हे उंडे कोणें सकट दिल्या की तांकां व्हरत्या आशिर्वादांनी बर जायतें दान धन करून ह्या पुणशेताचे उदारकते खातीर हर एक तांची मिनात केल्ल्याक तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी हे उंडे सेवतले आम्हा सर्वांक तुज्या मोगांत आनी तुज्या पवित्रपणांत एक खर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ.
ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Mogal puta sove Aumvar mori Ashirvadi vamka ದಿವ್ಯವಾಣಿ